काळजाची उडकी मारताली उडी ही काळजाची उडी ही काळजाची उडकी मारताली उडी ही काळजाची मका इति सल म्हणताली ओ मका इति सल म्हणताली उडी ही काळजाची उडकी मारताली उडी ही काळजाची शिडीयेर चढताना ती चढताली बसलो तर ती लो जाताली बसल्या सगळ्यांक उठयताली उबे रावल्यांक धांवडायताली धांवतेल्यांक ती चलयताली आनी चलत आसलेल्या शाबासकी दिताली उडी ही काळजाची हो उडी ही काळजाची उडी ही काळजाची हो. आमची मायभास आमच्या देशाच्या पडल्या कळावळीर चड धर्मांच्यांनी वापरची भास मायभास आमकां आमच्या मायतींतली मोगाची कोंकणी मायेक मान्यता दिवन कोंकणींतल्या फामाद तशेंच उदेवणेवच्या कवी आनी कवयित्रींक शाबासकी पटोवन प्रोत्साहीत करच्या दिशेन कोंकणी साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटन आनी पोएटिका हांच्या आश्रयाखाल सादर करच्या कविता कार्यागार आनी पोएटिका कविगोश्टी 30 आनी 3 हाका हांव प्रमिळा डिसोजा आयची कार्यनिर्वाहकी समेस्तांक काळजा मनाचो येवकार मागतां. आयच्या कार्याक मुखेल सैरे जावन हजर आसात दोतोर विन्सेंट आळवा प्रिंसिपल मिलाग्रीस कॉलेज कल्याणपूर संपन्मूळ व्यक्ती मानेस्तीन ग्वादलूप डायस ती इल्लेशा वेळान हांगासर हजर जातली आनी मानेस्त मौरीश शांतीपुरा कोंकणी साहित्य संघटनाचे स्थापक अध्यक्ष डॉक्टर जेराल्ड पिंटो आनी पोएटिकाचे गुरकार श्री नवीन पिरेरा हांकां आयच्या कार्याचे अध्यक्ष डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो आनी मानेस्त लुईस डी अल्मेडा कार्यदर्शी कोंकणी साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटन हांणी वेदीक आपोवन हाडीचे म्हूण विनंती करता. सर्वांनी तुमची बसका घेवची. कोंकणी आमची माय आमकां जल्म दिवची आमची आवय एक तर कोंकणी भास आमची आनी एक माता तर त्याच कोंकणी मातेक वंदून ह्या कार्यक्रमाक सुरवात दिवया. हे गीत सादर करूंक मुखार येतात श्री अनिल डेसा लॉरेट्टा जेनिफर आनी प्रिया. ह्या गीताची गडणार जावन आसा दोतोर फ्लाविया मॅडम आनी ताळो बसयला रोशन अंजेलूर हांणी. कोंकण मातये कोंकणी वाऱ्यान कोंकणी उलोवन चलया आमी ही वाट हाताती धरून गाणा मी गावन जे कोंकणी म्हणून चलया करावळे जय 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 कोंकण माते जय 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 कोंकण माते मानामी करया भरमान गावूया जयकार म्हणूया मी कोंकण माते.
आमी कोंकणी मायची भुरगीं आयल्या मोगान तिचे सरशी घे घे माय आमकां तुचे संगी ऋणी तुका आमची सगळी जिणी मोगा पाट लोकाक शिकोवन कोंकणे सोमोग जीवन दवरून कुपांत लिपलेल्या सुंदराक सय गायनांनी आमी भायर हाडुया जय 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 कोंकण माते जय 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 कोंकण माते मान आमी करया बरमान गावुया जयकार म्हणुया आमी कोंकण माते कोंकणी मायक नमान करुया भाशे समोर काळजांत रंबोवया करावळे मांची गाणां गाजोवया सकड बसून कोंकणीत आसोया सकड बसून कोंकणीत आसोया जय 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 कोंकण माते जय 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 कोंकण माते मान आमी करया बरमान गावुया जयकार म्हणुया आमी कोंकण माते देव बरें करूं समेस्तां कार्याक हजर जाल्ल्या सर्व मानाच्या सैर्यांक येवकार मागच्याक मुखार येतात आयच्या कार्याची अध्यक्षस्थान वहिसिल्ली दोतोर फ्लाविया कॅस्तेलिनो वेदीचेर बसकांक घेतिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यानो संपन्मूळ व्यक्तीनो पोएटिका आनी कोंकणी साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटनाच्या हुद्देदारांनो आनी पोएटिका कवीनो वेदी भोंवती जमिल्ल्या सर्व कोंकणी मोगींक सर्वांक बरी सकाळ मागता पयल्यान पयलें सर्वांक जागतीक काळजाचो दिवस ह्या वर्ल्ड हार्ट डे हाचे शुभाशय पटयता सर्वांक आयच्या कार्याक स्वागत म्हणूंक हांव तुमचे मुखार फ्लेविया कॅस्तेलिनो मणिपाल एकच काळीज घेवन एकच मौन आमचे जावन आयच्या दिसा कोंकणीक स्तुती करून आमी मुखार या म्हण सर्वांकडे विचारता आयचे कार्यागार आनी तशेंच कवी गोश्टी बऱ्यान चलोवन दी म्हण देवा कडेन प्रार्थिता आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे दोतोर विन्सेंट आळवा हाचकुऱ्या तोंडाचे मस्त सोबीत उलोवण्याचे आनी बरो MC तशेंच ह्याच कॉलेजीचे मिलाग्रीस डिग्री कॉलेजीचे प्रिंसिपाल मात्र न्ही म्हाकाय मस्त आप्त तांच्या विशयान चड सांगूंक गेल्यार मस्त आसा हांव इतलेंच सांगता आमच्या आनी कोंकणीच्या मोगान तुमी हांगासर हजर आसात सर तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता आमच्या मदें हजर आसात आमच्याच गांवचे कोंकणीचे तालेंत और कोंकणीचे तालेंत भंडार म्हणयेत ते जावन आसात मानेस्त मौरीस डेसा शांतीपुरा आमकां मस्त लागीं ते शांतीपुरा पंबूर पंगळा की लागीं कल्याणपुरा की लागीं ते सबार कविता बूक तांणी प्रगट केल्यात आनी संपादक जावनय तांणी सेवा दिल्या कोंकणी भाशा मंडळ गोंय पुरस्कार आनी मथायस कुटुंब कविता पुरस्कार तांणी आपणायला सर तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत
आमच्या संगी आता वेदी रासजे आसली ग्वादलूप डायस मानेस्तीन ग्वादलूप डायस कवी संपन्मूळ व्यक्ती ती थोड्या तांच्या ट्रॅव्हलिंगाच्या लॅग जाल्ल्यान इल्ल्या वेळान आमच्या संगत आसतली तिकाय हांव स्वागत म्हणटा तिचें इंट्रोडक्शन मागीर परत आमी दिता कार्यागारांत तेन्ना ग्वादलूप मॅडमाकी आमी स्वागत मागता. आतां आमचो आयचो हांवें सांगचें जाल्यार आयचो हिरो पोएटीक असो गुरकार. आमी कशें साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटनान कशें वावर घेतला तशेंच आमच्या ह्या कवी गोश्टीन ताणें वावर घेतला आनी तो कवींचो कवी म्हणटा हांव चारोळी प्रशस्ती पुरस्कृत मानेस्त नवीन पिरेर सुरतकाल. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आमच्या संघटनाचे कार्यदर्शी आसात मानेस्त लुईस डलमेडा. ते म्हज्या पयलें अध्यक्ष जावन आसले. तांणी मस्त कार्य केल्यांत आनी म्हाका गायडन्स दिला आनी सर तुमकांय मोगाचो स्वागत. आयचें कार्य बऱ्यान मांडून हाडिचें तर एक मुखेली जाय. सो म्हाका हांवें पयलें न्ही मुखेली जावन म्हज्या हर एका कामाकी सल्ला विचारचो व्यक्ती डॉक्टर जेराल्ड पिंटो निड्डोडी कल्याणपूर. हे ह्या कार्यांत कितले आमी संघटनाच्या सगळ्यांनी काम केलां ताचे की एक मेट वयर वचून तांणी आमकां सल्ला दिल्या आनी सर्व कार्याची मुखेलपण घेतलां. सर तुमकांय मोगाचो येवकार. आयचें हें कार्य आमी मांडून हाडिचें तर आमचे हुद्देदार साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटनाचे हुद्देदार आसात. पयल्यान पयलें हांव स्वागत म्हणटा मानेस्त आल्फोन्स डिकोस्टा सर तांकां आनी तशेंच मानेस्त आल्फोन्स डिसोजा सर, रोजी बेरेटो मॅडम आनी ह्या तिगांक तांकां आमी स्वागत म्हणया. जमलेल्या सर्व कोंकणी मोगींक मोगाचो बरमाचो स्वागत. तुमी नाशे आमी नांव कोंकणी ना. तुमकां बरो स्वागत मागता सर्वांक. तशेंच लास्ट बट नॉट द लिस्ट आयच्या म्हज्या प्रोग्रेसांत एक हात आसा तो जावन आसा म्हजो क्लासमेट कोंकण कोगुळ बिरुद मेळिल्लो अनिल डेसा. हांकांय स्वागत मागता. सर्वांक बरो येवकार. धन्यवाद. ते बरें करूं मॅडम. सर्वांक स्वागत मागल्या तुमकांय ह्या कार्याक हार्दिक स्वागत. दिवो जावन आसा संकेत उजवाडाचो. आज हांगासरसलच्या ह्या कार्यागाराक आनी तशेंच कवी गोश्टीक नवो जीव वाळोवच्या दृश्टेन दिवो पेटोवन उजवाड फांकोवच्या द्वारी कार्य उद्घाटन करच्याक हांव उलो दितां. आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सैरे दोतोर विन्सेंट आळवा हांचे सांगता वेदिराजच्या सर्व सैर्यांनी तांकांय सांगत दिवच.
बरें करूं सुमेस्ता. कार्याचे मुखेल सैरे दोतोर विन्सेंट आळवा, तुम्ही हे कार्यक्रम उद्देशिसून तुमची कोंकणी जाणवाई आमचे सांगता वांटून घेयचे म्हणून विनंती करता. दोतोर विन्सेंट आळवा हांची मोठ्यान वळख सांगची तर प्रस्तुत मिलाग्रेस कॉलेज कल्याणपूर उडपी हाचे प्रिन्सिपल जावन ते वावर दिवन आसात. तांच्या विशिश्ट मुखेलपणाखाल पदवीधर कॉलेजीक न्याक संस्थेतून लाभचे अत्युन्नत A+ ग्रेड फावो जाला. पांबुरांत आपल्या कुटुंबा सांगता वस्तीकर नासचे दोतोर विन्सेंट आळवा फामाद कोंकणी लेखक तशेंच राष्ट्रीय मट्टाचे संपन्मूळ व्यक्ती जावन आसात. तर आता तुमचे मुखार दोतोर विन्सेंट आळवा. देव बरो दीस दिवं जमलेल्या समेस्त कोंकणी मोगिनो. संदेश कांय ना, परिचित मुखामणा सांगता थोडी गजाली. आयच्या ह्या कविता कार्यागर तशेंच पोएटिका कवी गोष्टी ह्या कार्याचे अध्यक्षस्थान घेतलेल्या कोंकणी साहित्य कला आणि सांस्कृतिक संघटन हाचे अध्यक्ष दोतोर फ्लाविया बाय आज संपन्मूळ व्यक्ती जावन हांगासर तुमच्या मुखार बसून असो उंचलो कवी मनेस्त माउरेस शांतीपुरा पोएटिका सो तांडेली मनेस्त नवीन म्हजो आदर्श दोतोर जेराल्ड पिंटो आणि पुर्विलो अध्यक्ष मनेस्त लुईस आल्मेडा. ह्या वेदीर पांबुराक सिंह पालो म्हणटात न्ही तशें जालां. हांव पांबुरसो, शांतीपुरा पांबुरूस आनी लुईस आल्मेडे पांबुरसो म्हजो वाडागार. तर पांबुराक हांगासर 3 कदेलां तुमी दिल्यात न्ही. पांबुराचें नांव वर्तें जावं. तुमकां सर्वांक ह्या कॉलेजीच्या आंगणाक हांव स्वागत करतां. संतोश म्हाका इतलोच हें कार्य हांगासर जातें आसा. मिलारचें नांव उंच वेता तो आनी ह्या साहित्य कविता साहित्याद्वारे मिलारचें नांव फाल्यां 20 आमच्या जाळी जाग्यांनी आनी पेपरांनी पायस जाता म्हणटा आसतना म्हाका खुशी. तुमी सांज म्हणसर हांगासर आसात. तुमचेंच आंगण म्हूण चिंतून कितलें नासोंक जाता तितलें नासा. कांयच रगडे तुमकां जावचें ना. कित्याक हांगासर येता आसतना शहराची ती करकर आमकां पयस आसता. हें एक बरें विंगड जागो सुवात आमकां सगळें विसरून वता. म्हाका सकाळ हांव सांज म्हणसर हर एक विसरता. कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी आनी भुरगीं कसलेंच हॉर्न आयकोवचें ना, कसलोच भायलो आवाज आयकोवचो ना. त्या खातीर मिलार एक शांत वातावरण. ह्या शांत वातावरणांत तुमी सांज म्हणसर आसा. तुमकां सर्व हांव बरें मागतां. म्हाका 7 मिनटां दिल्यां तितलें उलयतां गिनांग म्हूण कळीत ना, पण हांव प्रयत्न करतां. आयचे दीस हांगासर सबार कोंकणी फुडारी आसात. जावं लेखक कोणाची नांवां काडिना आनी उसले कावी हांगासर आसात. एक गजाल खंय तावन आराम करची म्हणून म्हाका कळीत ना, पूण आमच्या कोंकणी साहित्य मध्ये तुज्या की हांव उंचलो, म्हज्या की तूं सकला आसाय, म्हजें तितलें तुका उंचायेक पावूंक जावचें ना म्हणलें चिंताप आसा. पोरू दायजी वेबसायट दायजी TV हाच्या दशमानाच्या संभ्रमाक हांव गेल्लो. वॉल्टर नंदेळीकाची एक उतार म्हाका भोव रुसलें. तो म्हणालो, केन्ना तूं यशस्वी जोडलाय म्हूण चिंताय त्या दाडा तुजी वाडवळ रावता. हें सारकें चिंताप. आमचें तें चिंताप आसा. हांव यशस्वी कवी, हांव यशस्वी बरयणार म्हणलें चिंताप आसा. केन्ना तें चिंताप आमचें थंय येता त्या दाडा आमची वाडवळ रावता. केन्ना आमचे यशस्वी आमी जोडल्या म्हूण बघता ताच्या उपरांत आमी काम करचें रावयता. हांव यशस्वी म्हणलें तें चिंताप आमच्या वाडवळेक एक आडखळ जावन आसा.
अदानी अंबानी आणि किती दीस रातवा उरतात. यशस्वी म्हणना तो, यशस्वी नानू यशस्वी उद्यमी म्हणना तो. आय एम प्रोग्रेसिंग, आय एम ए प्रोग्रेसिव्ह आय मीन बिझनेसमॅन म्हणटा. तर आमचे ते प्रोग्रेसिव्ह आसा जे म्हणले एक चिंता. आणि आता हांवें मात्र बरयलेले कविता म्हणले चिंतापी आसा, उरिल्ल्यांनी बरयल्ले कविता न्हय म्हणून. हांगासर मालगडे कवी आसात मौर्य शांतीपुरा. ल्हान प्रायर हांव जाणा आमी सांगाता वाडलेले. ल्हान प्रायर हांव चिंता PUC तावनूच आराम केल्ले न्ही, PUC तावनूच आराम केल्ले. आनी आतां जॉसी पिंटो हांगासर आसलो आनी तुमी आनी हांगासर लेखक आसात मानेस्त दोतोर जेराल्ड पिंटो आनी तुमी सगळे. हांवें बरयलेले मात्र कावान उरिल्ल्यांनी बरयलेले कस्तळ म्हणले चिंताप आसा. त्या देखून टिका जायचे. टिका म्हळ्यार विमर्शो जायचे. टिका न्ही, विमर्शो जायचे. टिका एकल्याची वाडावळ बंद करता, विमर्शो एकल्याक वाडावळेक पुरक जाता. आमकां क्रिटिसिजम विमर्शो क्रिटिसिजम म्हणल्यार की एक अपवाद आमी हाडून दवरला. क्रिटिसिजम म्हळ्यार तुवें वायटच उलोवचें न्ही. क्रिटिसिजम म्हळ्यार बरें वायट सांगता, बरें वायट सांगता उलयता आसतना आमी वाडटा. एकलो कवी आसा ताणें आरंभ केला कविता बरोवचे. आमी विमर्शो खंडीत करूं जाय. एक विमर्शो जर तर तुवें बरयल्लें म्हाका पसंद जावना म्हळ्यार जालें. आमच्या कोंकणी हातूं कोणाकी एक आडे सायबा तुवें हें बरयल्लें पसंद जावना म्हाका म्हळ्यार जालें, तुका समजोवना, ताचे वयर आमी दाड घालता, ताचे वयर आमी अटॅक स्टार्ट केले. तशें जावं नजो. विमर्शो धनात्मक रितीन जर तर आमी घेता त्या दाडा आमची वाडावळ जाता. आनी हांगासर जॉसी पिंटोचें नांव काडलें. जॉसी पिंटो इतलो व्हडलो कवी जाला, ताची कावनां इतलीं आमकां आवडल्यात जाल्यार ताचे साहित्य तें ताणें दाखयलेलें खालतेपण आनी ताणें घेतलो. ताचे वयर मस्त विमर्शो जाला. ताचे वयर मस्त विमर्शो धनात्मक रितीन जॉसी जावं, हांगासर मौर्य शांतीपुरा जावं, दोतोर जेराल्ड पिंटो जावं, नवीन जावं, धनात्मक रितीन विमर्शो स्विकार केल्यार आमची वाडावळ जाल्या. आतां हें सोडून दुसरो हंत हांव आतां विल्फी रेबेंबसाचेर समसोसले ते आसा. जर तर हांवें विल्फी रेबेंबस तुमी कोण म्हणटात म्हूण विचारल्यार कोणी एकलो आसा की तो कवी म्हणसो. विल्फी रेबेंबस कवी म्हणसो कोणी आसा की हांगा आसा. एक हात वयर जालो पूण सारकें. पूण सडावत विल्फी रेबेंबस पोदां घडणार. आमची सांगता आसतना मौर्य शांतीपुरा कवी म्हजी कुडीची भास तुमी पळया. म्हजे मुखा म्हळ्यार कशें जाता पळय. मौर्य शांतीपुरा एक कवी, विल्फी पोदां घडणार म्हळ्यार पोदां घडणाराक थंयसर इल्लें सकयलें मान, कवीक इल्लें उंचलें मान. पूण आतां हांव समजो चलयतां. हांव विल्फीक इंग्लिशाक परिचय करूंक प्रयत्न करते आसा. आय वूड कॉल विल्फी द ग्रेटेस्ट पोएट एवर बॉर्न इन कोंकणी लिटरेचर. एंड I am trying to prove it. ताका हांव विल्फीक आमचो वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ तुमी आयकलां आसतलें. विलियम वर्ड्सवर्थ रोमॅन्टीक पोएट्रीक हांव कंपेर करूंक प्रयत्न करता आसा. ते 4 पेपर हांवें ऑलरेडी पब्लीश जालीं. म्हाका एक 10 पेपरां इंटरनॅशनल जर्नल्स UGC रेफरेड जर्नल्स पब्लीश करचे म्हूण मोन आसा. म्हज्या आनी दोतोर जेराल्ड पिंटोन म्हाका मस्त कोमो केल्या आनी ताच्या कुटुंबाच्यान म्हाका मस्त साहित्य म्हाका विल्फीचेर हाडून दिलां. तुमच्या कडेन आसलें दया करून म्हाका विल्फीचेर खंयचें बरप आसल्यार म्हाका हाडून दिया. विल्फीचे सादेपण, ताच्या लिखणेंतावन वाडलेलें सादें पोद, हर एकले आमी विल्फीचे पोद गायता. आतां हांव चिंता आमच्या बरेटो बाये कडेन विचारल्यार ती उण्यार उणें 20 पोदां म्हण गायतले. हांगासर आसले हर एकले विल्फीचे पोदां गायतात. पूण साहित्य विसरता आमी. तातूंत आसले आमी कविता विसरता, काव्य विसरता. संद्रेम संद्रेम उदेंवन आयलो, पृथ्वीर प्रकाश फांकलो. पळया सादें तेंच मौर्य शांतीपुरान बरयलें जाल्यार वा वा बरें. विल्फीन पोद न्ही, साहित्य विसरलें हांव. तें आमी खरें नजो म्हणचें.
आता जॉसी पिंटोचे गाव चेडवा मुजो तुझो गाव गो ते जॉसी पिंटोर पहिले कविता बरयली न्ही गी पहिले कविता बरयली ती कविता नावाडदीक जाली मागीर एरिक ओझेरियन ताका ताळो बसयलो जॉसी कवी जावन उरलो ताचे पद जालें पूण जॉसी पद घडणार जावना पूण विल्फी ताणें कविता रचली पयलें कविता सांगता ताळो वाडलो ताळो पयले वाडलो की कविता पयले वाडली की म्हूण कोणाक गोत्ती ना हे मोठे मोदला अथवा हे मोदला म्हणटात न्ही आमी ते कोणाकय कळीत ना ये बाय तेका आतां स्वागत करतात की मागीर करतात हां जाल्यार वयर ओके कोळी मोदला मोठे मोदला म्हणल्यार बरी विल्फीन घडली होळी घडल्यो आनी ताका ताळो बसयलो हांव सांगता आमी खंयचेंय बरयता तें साहित्य जावंक शकता आनी साहित्य जाय साहित्य म्हूण जायना तें बरोवचें कित्याक आमचें थंय एक उणेपण तुमी ओपवतात कितलें वाचताव आमी म्हणलें कितलें वाचताव कितलो अनभोग जडताव हांव चिंता विल्फी रेबिंबसन रोमॅन्टीक पोएट्री वाचूंकूच ना वर्ड्सवर्थ म्हणलें नांव आयकलां की ना म्हूण कळीत ना बट ताची ती पदां तुमी आमी थाळो भायर दवर न्हू थाळो भायर दवर थाळो येता ताची कंतार म्हज्या मेजार तो बायबल दवरलो हांवें केदाळ्या सांगचें आसा आमच्या इगज मातेत एक बायबल आसा तर कोंकणीक आनेक बायबल आसा तो विल्फीचो कोगुळ गायता ताळो भायर दवर न्हू एक पावटी विल्फीचे एक कविता हांवें लिरीक पोएट म्हणून ताका वलायला लिरीक पोएट लिरिक्स ताचे थंय आमचे थोडे फावटी कविता लिरिक्स आसनात पूण शब्द आनी तो वळ आसता आमी ताका लिरीक पोएट म्हणून म्हळ्यार आयकना आमचे इंग्लीश साहित्य तितले वेगळी स्विकार करूंक पदां घडणार सॉंग म्हळ्यार सो हाव कॅन ही बिकम ए पोएट आमच्या ते हाव कॅन ही बिकम अ पोएट सो इट्स व्हेरी इजी फॉर मी टू प्रूव दॅट विल्फी रेबिंब इज अ लिरीक पोएट वाय नॉट आमी जर तर विल्फीची हरी एक पदां जर तर ताळो भायर दोन वाचल्यार ताच्या तितली ताच्या त्या वळींत असल्यातली गिरेस्त कोंकणी गिरेस्त साहित्य गिरेस्त खंय म्हणी वाडल्या गी कोणे म्हणी येदळ वाडयला गी एक दोन आतां हांव चिंता शांती मावरीसान सुमार कितले सादारण कविता बरयल्या मावरीस एक 85,000 विल्फी रेबिंब आसा 3,000 पदां गे न्ही कविता बरयल्या 3,000 आनी 3,000 आमकां कळीत आसच्यो विल्फी रेबिंबस हांव सांगता ताणें कितेंच वाचूंक ना कविता बरोवच्या पयलें ती सूख आमी करचें नाका विल्फी रेबिंबसाक अनभोग आसलो जिविताचो अनभोग आसलो त्या जिविताच्या अनभोगाच्या मुखार खंयचोय अनभोग न्हय ताचे जिवीत तुमी वाचा जिविताची काणी तुमी वाचा जिविताची काणी वाचता आसतना तोच एक साहित्य भंडार तो ताची जिवितच एक साहित्य त्या देखून हांवें ह्या चेतान स्टार्ट केलें विल्फी रेबिंबस एक कवी पदां घडणारी कवी जावंक साध्य आसा पूण आमी विल्फी न्ही आमी वर्ड्सवर्थ न्ही आमी कोंकणी कवी जावन आसून ह्या कोंकणी बरयणार जावन म्हाका एक अपवाद आसा दोतोर जेराल्ड पिंटो एक काणी बरय जाय तर खंयचेंय बरय जाय तर पयलें वाचता मौरीस थोडे कवी आसता पूण आतांचे कवी वॉट्सॅप कवी आमी वॉट्सॅप कितें आयलें तें बरयलें आनी तें सारकें न्ही म्हण ताका राग येता वॉट्सॅप भारी गरजेचें एक बरोवप बरय जाय तर 10 बूक म्हणी वाचूं जाय कित्याक म्हळ्यार हांव जें कितें बरयतां लोकांक वांडटा आसतना जाणवाय वांडटा एका कविता द्वारे हांव जाणवाय वांडटां जाणवायेक अपवाद आमी जावंक नजो जाणवाय वांडटा आसतना आमी सूख जाणवाय लोकांक वांटूंक नजो आय एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट
न्ही जे कितें हांव बरयता आय शूड ओन द रेस्पॉन्सिबिलिटी. फाल्यां सकाळीं तुवें म्हाका एक उडास आसा, म्हाका इतलो एक अपमान जाल्लो कॉलेजींत आसतना. म्हाका बरोवचें कालें कितें म्हूण गुर्तना. तुवें एक नोटीस बोर्ड कालें घालीचें म्हणें. हांवें पयल्या मॅगझिनांत आसलें तेंच बरोवन घालें. तेंच बरोवन घालें. दुसरे दिसा मॅगझिनार ताणें कृती चौर्या केल्या विन्सेंट आल्वान हाडे हें मॅगझिनांत आसलें. कृती चौर्या कालें बरोवचें कालें म्हूण म्हाका कळीत ना, पूण म्हजें नांव फेमस जालें. कॉलेजींत फर्स्ट इयर आसतना विन्सेंट आल्वा म्हळ्यार कोण म्हूण कोण वाचतात बरयतात तांकां कळीत जाता. ताच्या उपरांत वाचूंक सुरू केलें. आत्मान म्हूण हांवें त्या वेळार म्हाका भोगलें तरी ताच्या उपरांत आत्मान म्हणून हांवें स्विकार करूंक ना. ताच्या उपरांत वाचूंक सुरू केलें, बरोवंक सुरू केलें. व्हडलो कांय आतां इल्लें राटावळी चड बरोवचें उणें केलें. आतां सामकोच हांवें आराम केल्ल्यान आतां तांचूच हांव इल्लें चड गमन दिते आसा. म्हाका एकच येदोळ आमी विल्फिरे बिंबसाक मस्तू आमच्या कोंकणी कन्नडाकी जर तर विल्फिरे बिंबस कन्नड ह्या हिंदी साहित्यान जल्मलो तर ताका ज्ञानपीठ प्रशस्ती 100% मेळटली आसली. न्ही आमी प्रयत्न करचे. म्हजें एक विल्फिरे बिंबसाक इंग्लिशाक एक ताका परिचय करीचे म्हणलें एक कितें संसद करून कितें जाता कालें जाता तें म्हाका कळीत ना. आतां कोण म्हण एकलो वाचतीत विल्फिरे बिंबस कोण म्हूण सोदून येता. ताचे परिचय हांवें दिल्या. एक फर्स्ट पेपर कोंकणी विशयान, नेक्स्ट पेपर म्हजे विल्फीचे परिचय दिल्या. मागीर हांव बूक कंपायल करून कोणाक म्हणी दिता. तो जातलो म्हूण चिंता. तें म्हजें साहित्याचें एक चिंता पडटा. देखून तुमकां आमी सोड जाली म्हूण बाय न्ही. देव बरें करूं. हांगासर जे कितें आज कविता कार्यागार जाता आनी संपन्न म्हूण व्यक्ती हांगासर आयल्यांत बरें जाणवाय तुमकां दितले म्हूण पत्ती येता. आनी ताच्या उपरांत दनपारा उपरांत पोएटिका कवी गोश्टी साबार 30 आनी 3 कवी गोश्टी येदोळ जाल्यात. आयची 30 आनी 3वी कवी गोश्टी. सर बरें मागता. देव बरें करूं. यशस्वी जाल्या म्हणच्या बदलाक धनात्मक रितीन विमर्शो करचे चिंता पटयल्यार आमची वाडावळ जाता म्हणच्या विशयान तुमची बोगणां आमचे मुखार दवरल्याक दोतोर विन्सेंट आल्वा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याची संपन्न मूळ व्यक्ती मानेस्तीन ग्वादलूप डायस पयशिल्या गोंयांतवन हांगासर ती हजर जाल्यात. तांकां सर्वांच्या तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच वयर वेदीर येवन तांची बसका स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. हांगासर एका विशेष व्यक्तीक तांणी कविता शेतान समर्पिल्ल्या सेवे खातीर सन्मान करच्याक आशेता. ते जावन आसात पोएटिकाचे गुरकार मानेस्त नवीन पिरेरा. सर तुमी मुखार येवन तुमची मानाची बसका घेवची. वृत्तेंत सिव्हिल इंजिनियर, आंतरराष्ट्रीय रँकिंग असले चेस खेळगडी, कविता, लेखना, काणयो, नाटक तांणी लिखल्यात. 4 भासांनी कविता ते बरयतात. व्यक्त अव्यक्त कविता तांची मोगाची विंचवण. मुखलें कार्य सोलोवन व्हरच्याक मानेस्त रितेश तुमचे मुखार. कोंकणी साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटन उडपी जिल्लो मानपत्र. काव्य शेतांत वावर दिवच्या तरण्या तशें पोरण्या कवींक पोएटिका नांवा खाल एका पाक्या पोंदा आपोवन हाडले व्यक्ती मानेस्त नवीन पिरेरा. सुरतकलच्या देवादीन जॉन पिरेरा आनी आलिस पिरेरा हांचे बाळ जावन 1976 इसवेंत फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर जल्मले. वृत्तेंत ते इंजिनियर आनी प्रवृत्तेंत कवी. हाच्या समेत ते बरे एक व्हॉलीबॉल आनी चेस खेळगडी जावन आसात. गोवांत चलिल्ल्या चेस स्पर्धांत आंतरराष्ट्रीय श्रेणीर जिखल्यात. ल्हानपणांतूच साहित्याची वडणी आसल्या वरवीं कवनां बरोवंक प्रारंभ केल्लें आनी आज कोंकण खरावळेच्या कोंकणी लोकां मदें फामाद कवी जावंक पावल्यात. कोंकणी, कन्नडा, तुळू आनी हिंदी भासांनी कविता लिखची शाती हांची जावन आसा. कोंकणी कवींक सांगाता हाडून पोएटिका म्हणलो पंगड 2015 इसवेंत प्रारंभ केल्लो. हाच्या उपरांत जाल्लीं नॉवलांस
येदोळ पर्यंत 32 कवी गोष्टी आयोजीत केल्ली कीर्त हांची जावन आसा. बेंगळूर, मैसूर, गोवा, मडिकेरी आनी कारवार कवी गोश्टींनी वांटेली जावन कोंकणीचो परमोळ पसारले व्यक्ती जावन आसात. 100चे चड कन्नडा कवी गोश्टींनी वांटो घेवन कविता वाचन केला. ह्याच सप्टेंबराच्या 22 तारखेर गोंयच्या पणजेंत चलिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय चारोळी साहित्य संमेलनांत राष्ट्रीय चारोळी साहित्य प्रशस्ती आपणायल्यात म्हणून सांगूंक भोव चड अभिमान पावता. तुमी येदोळ पर्यंत साहित्यीक क्षेत्रांत केल्ल्या वावरा खातीर आज आमी तुमकां मान बगयता आनी तुमकां देव तुमकां लांबावक बोळ भलायकी फावो करून दी म्हणून आशेता. जमलेल्या सर्वंच समकार हे मानपत्र तुमकां अर्पिता आनी तुमच्या मुखल्या कोंकणी वावराक जैत मागता. अध्यक्ष डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टलिनो मणिपाल, उपाध्यक्ष अल्फोन्स डिसोजा ब्रह्मावार, कार्यदर्शी लुईस अल्मेडा मणिपाल. जागो कल्याणपूर, तारीख 29/9/2024. सन्मान स्वीकार केल्ल्या नवीन सर तुमकां दिनवास तशेंच सर्व मानाच्या सैर्यांक धन्यवाद पटयता. ह्या कार्यक्रमाच्या मुखेल सैर्यांक दोतोर जेराल्ड पिंटो, उडपी कोंकणी साहित्य संघटनाचे स्थापक अध्यक्ष हांणी उडासाची काणीक दिवन तांकां सन्मान करीचे म्हूण विनंती करता. कार्यक्रम यशस्वी रितीन पोंत पाविचे तर तातूंत सबार व्यक्तींची परिश्रम आसता. तर आतां मानेस्त लुईस डी अल्मेडा तुमच्या मुखार आपल्या उपकार आठवण्याच्या उतराद्वारे. मोगाचे न्हू आज कोंकणी साहित्य कला आनी सांस्कृतिक संघटन उडपी जिल्लो आनी पोएटिका कवी गोष्टी आनी आसा केल्ल्या ह्या वेदिकार्याचे कार्यक्रम समाप्त जाता आसतना हांगासर तातूंत वावर भेटयल्ल्या तांचो उपकार आठोवची 2 उतरां हांव हांगासर तुमचे मुखार सांगूंक अपेक्षिता. आयचे हे कार्यक्रम बऱ्या तरान मांडून हाडल्या आमच्या संघटनेची अध्यक्षीन डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टलिनो. तिने भोव अपुरबायेन हे कार्यक्रम मांडून हाडला, जायतो वावर भेटयला. आमच्या थोड्या ऑफिसपेरां संगी तो वावर करूंक फावो जावंक ना, तिका आज आमी हांगासर धन्यवाद पटयता. सांगातच आयच्या दिसा हे अपुरबायेचे कार्यक्रम उद्घाटन करूंक हांगासर आसात डॉक्टर विन्सेंट आळवा. ते साहिती जावन आसात आनी ह्याच कॉलेजीचे प्रिंसिपल जावन आसात आनी आमच्या सबार कार्यक्रमांनी येवन तांणी हांगासर तांचे संदेश दिल्लो आसा. तांकां हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसा संपन्नमूळ व्यक्ती ते आनी आमकां इल्ल्या वेळान ते तांचे साहित्यीक वावर आनी पोएटिका कशें आमी कविता आनी कवितेची कार्यतंत्र म्हणच्या विशयांत आमकां तरबेती दिवंक हांगासर आसात. तांकां मानेस्त माउरीस देसा शांतीपुरा आनी गोवातावन आयिल्ली मानेस्तीन ग्वादलुपे
डायस तांकां दोगांयकी हांव स्वागत मागता आनी तांकां हांव धन्यवाद पाठयतां. आमचे मदें आसात आमचे संघटनेचे स्थापक अध्यक्ष. सुमार 25 वर्सां सावन आमी हें संघटन बांदून हाडलें आसा आनी 25 वर्सां सावनूय आमच्या संघाताक वावर दिवन आसात डॉक्टर जेराल्ड पिंटो. आमच्या उडपी वाटेच्यान व्हड साहिती जावन आसात. तांकां हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसात पोएटिकाचे संचालक आनी आज तांच्या साहित्यीक वावराक हांगासर आमी सन्मान केल्लो आसा. श्री नवीन पिरेरा, तुमकां हांव धन्यवाद पाठयतां. ह्या कार्याक आमकां मोठो सहकार दिल्लो आसा उद्यावरचो श्री रितेश डिसोजा. तुकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर प्रार्थन गीत गायलेले अनिल देसा आनी आमच्या प्लाविया कॅस्टलींचे कलीग आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर तुमी व्हडा संख्येन आसात आनी सभार कवी हांगासर येवंक आसात. तांकां आनी तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां संपयतां. हें कार्य बऱ्या तरान चलोवन व्हेल्ल्या श्रीमती प्रमिळा, तुमकांय देव बरें करूं. लुईस सर, तुमकांय सोमेस्ता तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. अध्यक्षांच्या तशेंच सैऱ्यांच्या अनुमतेन मुख्य कार्या खातीर वेळ दी सोंड दिवच्याक सर्व मानाच्या सैऱ्या लागीं विनंती करता. तुमी हांगासर मुखार अमानत कर दवरली बसका घेवची. हांव एक विसरलो. हांगासर आमकां हें सभा भवन दिल्ल्या आनी हांगासर कॉलेजी स्टाफ आसा जेवेर, तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुख्य कार्यागर सुरवातच्या पयले ह्या कार्यक्रमाचो एक विशेष भाग आमी बाकी दवरला आनी तो जावन आसा कोंकणी व्हिडिओ पोद मोकळीक कार्य. कार्याची विशेशता कितें म्हळ्यार ह्या पोदाची घडणार जावन आसा आमची मोगाची फ्लाविया मॅडम म्हूण सांगूंक मस्त खुशी भोगता. तांकां सर्वां तर्फेन अभिनंदन पाठयता आनी तांची वळख तशेंच ह्या पोदाची मोठ्यान झळक दिवच्याक मानेस्त रितेश डिसोजा तुमचे मुखार. बोमोगचनो आतां उलयता आसतना दोतोर विन्सेंट आळवान सांगलें चडीत बोरोंचे मात्र आनी सॉंग घडणार म्हणगेन दुसरे तासात म्हण सांगलें. पूण आमच्या मोदगांत आसा डॉक्टर फ्लाविया मॅडम. तिणें बोरोंकी आराम केल्लें आनी आतां गितां भायर काडूंक आराम केला मात्र. आनी निजायकी ओर्तो संतोशाची गजाल कितें म्हणल्यार आयच्या बागी दिसा तिणें एक तिजें सॉंग मोकळीक जावचेर आसा. हे कार्याक हांव पयल्यान पयलें वेदिका पळयतां दोतोर जेराल्ड पिंटो. दयकर्न सर तुमी हांगासर वेदिकेचे म्हण विनंती करता. तशेंच अनिल देसा पांगळा दयकर्न तुमी वेदिकेचे. आमी डॉक्टर सर विन्सेंट आळवा सर तुमी वेदिकेचे म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. हांगासर ह्या कार्यक्रम निजायकी आमकां ओर्तो ददोसकायचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या मोदगांत नवी प्रतिभा उब जाला आनी दिसान दीस ही वाडोवन दी चडोवन दी म्हणची आमची आशा जावन आसा. आमच्या मोदगांत आसात जेराल्ड पिंटो सर, स्थापक संचालक कोंकणी भास साहित्य आनी संस्कृती संघटन आनी ते कोंकणी साहित्य पुरस्कार पुरस्कृत. आनी तशेंच आमच्या सांगात आसात अनिल देसा पांगळा कलाराधन हाजे प्रेसिडेंट ते आनी परिचया अशेय प्रेसिडेंट आनी रोटरीचे झोन सेक्रेटरी जावन आसात. तांकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. एक फुलांचो तोरो दिवन तांकां स्वागत करचें म्हूण विनंती करता. ह्या सॉंग्सा विशयांत सांगचें जाल्यार हाच्या फाटल्यान भरपूर वावर केल्लो मानेस्त अनिल देसा पांगळा. ह्या सॉंगा विशयांत मोठवी झळक दिवच्याक आमच्या मुखार ते आतां उबे आसात. पयल्यान पयलें हांगासर हजर आसलेल्या सोमेस्त कवींक लेखकांक सोमेस्त मानेस्तांक म्हजो प्रणाम. मगोचेनो डॉक्टर फ्लावी
ताणें सांगल्या बरी आमी क्लासमेट्स जावन आसा. तशेंच ती एक तिणें मस्त कविता रचल्यात, पूण आजकाल कितें म्हळ्यार कविता वाचतले मस्त उणें, आमी लोकां लागीं वचचें पडटा. ताका एक माध्यम म्हणयत एक विडियो त्या कितें कविता आसा तें पद करून ताका ताळो बसून एक विडियो केल्यार तें समेस्तांक पावोवंक एक सादें आसा. हो डॉक्टर फ्लावियाचो दुसरो आल्बम. हाजे पयलें आमचे सेंट जॉन्स हायस्कुला विशयांत ताणें एक पद घडयलें कन्नडा, तुमी पळोवंक पुरो. तें मस्त फामाद जाल्लें. त्या आमच्या 8th स्टँडर्डांत 10th म्हणसर काल्यां स्टोरी आसा इस्कलाची, त्या विशयान एक कविता घडोवन ताका ताळो बसून ताजो विडियो केल्लो. तशेंच हें आज आमच्या काळजाचो दीस हार्ट हाज्या विशयांत अवेरनेसा विशयांत हे एक तिणें कविते घडन ताका रोशन एंजलोर हाणें ताळो बसून हाज्या फाटल्यान मस्त वावर केला. हाजे पयलें हें बशा सॉंग घडोवन 4 म्हयने जाले रेकॉर्डिंग जावन. ताजे उपरांत आमी एक आल्बम केल्लो एनिमेशन घालून, पूण तें तितलें बरें दिसना. मागीर परतून आमी एक विडियो केलो. तें एकाच दिसा भितर तें विडियो शूट केला. सकाळीं 7 वरां जावन सांजेर सुमार 8 वरां म्हणसर हो विडियो करून एकाच दिसांत विविध जाग्याक वचून शूट करून बरो आयला म्हूण हांव चिंता. आमी आतां आनी पळयचे कितें जावं दी. डॉक्टर फ्लाविया हेजे विशयांत सांगचें जाल्यार मस्त कश्टान ती तेच्या लायफान तिणें मस्त कश्ट अनुभव केल्यात. ताज्या उपरांत आपल्या स्वंत एक उमेदीन तिणें शिकून डॉक्टरेट पदवी आपणून आतां निरामया इंजिनियरींग आमच्या बंटगल इंजिनियरींग कॉलेज निरामया नर्सिंग कॉलेजींत ती प्रिंसिपाल जावन आतां वावुरते आसा. ताच्या सांगाता कोंकणी खातीर तशेंच आपले शिकिल्ल्या इस्कला खातीर मस्त तिणें वावर केला. कोंकणी खातीर तुमकां गोत्ता आसा एक आल्बम काडूंक कितलो खर्च आसा म्हूण, ताज्या फाटल्यान कितली वावट आसा पुरो कोत्ता. जाल्यार तिका आनी मुखार अशींच तिजी मस्त कविता आसली पदां जावन अशें विडियो येवं दी. ताका जाय जाल्लो खंय ते पाठिंबो आसा तें आमी खंडी जावन दिवचे. पयशे रुपांत न्ही जाल्यार एटलिस्ट आमी ते विडियो शेअर करून एक हर एका आमच्या कोंकणी लोकांक पावोवचे बरी करीचे म्हूण म्हजी विनंती जावन आसा. परत तुमकां डॉक्टर फ्लाविया अभिनंदन पठयता. तशेंच परत म्हाका अवकाश करून दिल्यार देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मानेस्त अनिल डेसा. आतां वेळ येयला एक सोबीत सॉंगाचें मुकलीक करच्याक हांव विनंती करता. जेरल्ड सर आनी विन्सेंट सर दोगांय सांगाता एक हें सॉंग मुकलीक करच्याक हांव विनंती करता. सॉंग हांगासर मुकलीक जाला. एक जोरान थाळयो दिया. काळजाची उडकी मारताली उडी ही काळजाची उडी ही काळजाची उडकी मारताली उडी ही काळजाची म्हाका इतिसल म्हणटाली ओ म्हाका इतिसल म्हणटाली उडी ही काळजाची उडकी मारताली उडी ही काळजाची सिडयेर चडताना ती चडटाली बसलो तर ती लो जाताली बसुल्ल्या सगळ्यांक उठयताली उबे रावल्ल्यांक धांवडायताली धांवतेल्यांक. निजायकी हें सॉंग पळयल्या मागीर आमच्या काळजाची उडी आमी राखचें गरज आसा म्हूण हातूंत एक बरी एक संदेश आसा. हें मोकळीक केल्ल्याक दिनवास पाठोवच्याक हांव विनंती करता. डॉक्टर फ्लाविया मॅडम दया करून फुडें सरचें. सर मोगाच्यानो आयची ही घडी म्हाका फावो केल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्घ दिता. आयच्याच दिसा म्हळ्यार वर्ल्ड हार्ट डे दीस म्हजी ही म्हजें हें
पोद हांवें मोकळीक करीचें म्हूण म्हाका 2 वर्सां तो नाशे आहली हिच कविता उडी ही काळजाची हांवें सायंट एग्नेसन जाल्ल्या कवी गोश्टींत प्रस्तूत केल्ली सादर केल्ली ताचे उपरांत जायगी नाका म्हणून म्हळ्यार मस्त जाणां गेले विसरन लिरिक्स ही दिवन आनी ताचे उपरांत हांवें ती रेकॉर्डिंगी करन एक बुडचे दवरन मागीर एक्सपर्ट्सां कडेन विचारन ताळो ओकेगी म्हणणी पुरो विचारन तांच्या सजेशना काल स्पेशली जोसी पिंटो सर नवीन सर तांचे पुरा काले म्हणटात सजेशन काणगोवन हांवें हें पद आज तुमच्या मुखार हाडलां अंतू ह्या पदाक म्हाका करिजे जाल्यार तुमकां तो ताळो कळ्ळो गी कोणाचो म्हणून कोंकण कोगुळाचो करावळी कोगुळ सॉरी करावळी कोगुळाचो तो जावन आसा अनिल देसा आनी ताणें म्हाका खाली ताळ्यान मात न्ही हर एका इवन हांवें विडियो करतना जाल्यार द कनेक्टींग पीपल तो म्हजे सांगता आसलो आनी म्हाका ताचे कडेन कांय विचारूंक की तितली येयना काले म्हणटात हेजिटेशन ना ते देखून ताणें हर एका की जायत म्हणून मवीन हें केल्लो डायरेक्टर मवीन DJ मवीन बेळमाण ताणें बऱ्या रितीन ते डायरेक्शन केलां अनिलान बरें करून सिंग केलां म्हणून म्हाका भोगता तुमी कितें म्हणटात येस म्युजीक दिला और हें ट्यून करन म्युजीक आनी सकट दिल्लो रोशन एंजलोर रोशन डिसोजा एंजलोर ताणें बरें करून कितले बुडचे चेंजीस जाय तितले बुडचे चेंज करून म्हाका दिला आनी तांकां अनिलाक मविनाक आनी सर्व को एक्टर्सांक ताचे उर्नी सोड रोबिनाक हांव दिनवास म्हणटा सांगतस साहित्य कोंकणी साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटनाकी हांव दिनवास म्हणटा आनी म्हजे संगी पोएटिका सदांस आसा तांच्या तांडेलीक संचालकाक आनी सर्व पोएटिका ग्रुपाक म्हजे दिनवास आनी आज ही हें पद मोकळीक केल्ल्या म्हज्या मोगाच्या जिरी सर आनी विन्सेंट सर तुमकां म्हजें नमन संगीन्स म्हज्या घरकाराक जोविन डिसोजा आल्फा म्हजी दू व्हडलें अनिशा तांणी म्हाका भरपूर सपोर्ट दिला आनी तांणी इनफॅक्ट तांणी सांगलें आमी स्पॉन्सर करता मम्मा म्हणून सो तांकांय दिनवास आनी आयच्या दिसा म्हज्या सांगता म्हज्या सर्व कार्यांत सकड ह्या संघटनाच्या आनी ह्या पदाच्या हातूंत आसली म्हजी निरामयाची म्हजी सांगाती म्हजी मुगाची रोशनी वायस प्रिंसिपल एक बुडचे उबा रावताय गे म्हज्या सांगता आसचे आनी जेनिफर ती आंतूय आसात म्हज्या को एक्टर जावन आसात जेनिफर लॉरेटा ज्योतिप्रिया दिव्या ही इतली जाणां म्हजो पाठिंबोच सय आनी ताच्या सांगाता म्हज्या सांगाता ह्या सर्व वावरांत म्हज्या सांगाता आसा रितेश डिसोजा तुका काळजात हांव तुजो उपकार भोगता थँक्यू आनी हेची MC तिणेंय म्हाका मस्त आदार दिला थँक्यू सो मच प्रेमेला सर्वांक सांगलें म्हणपाक येता थँक्यू सो मच देव बरें करूं मॅडम मोगोशे न्हू आमच्या काळजाची उडी आमकां गोत आसात कोण म्हणगेन जायते आसात आमचे घरचे जावंक पुरो परगांवांत जावंक पुरो तुमी सॉंग पळयलें मॅडमांक पाठिंबो दिवच्या इराद्यान मॅडमांक एक पाठ पडल्या बरी जाता कितलें जाता तितलें शेअर करा आनी लायक्स करा आनी तिका एक सपोर्ट करा थँक्यू फ्लाविया मॅडम तुमकां परत अभिनंदन पाठयता ओके पहिले मानेस मौरीस देसा गांवांत उडपी जिल्ह्याच्या पांबुरचे आमचो युवक उमाळो इत्यादी पत्रांनी संपादक तशेंच सहसंपादक जावन तांणी वावर केला किराबोन्स बिंगारी आबोली तांणी परगटलेले कविता पुंजे कोंकणी भाषा मंडळी साहित्य अकादमी अशे साबार संघ संस्थांनी अध्यक्ष तशेंच सांदो जावन तांणी वावर दिवच्या बराबर साबार कार्य तांणी मांडून हाडल्यान 2020 इसवेन माताहेस कुटुंब कविता पुरस्कार तशेंच कोंकणी भाषा मंडळ गोंया इत्यादी पुरस्कारी तांकां लाभल्यात
डॉक्टर जेराल्ड आणि मुखार येवन शॉल पांघरून स्वागत करच्याक विनंती करता. तांकां उगडासाची काणीक दिवन सन्मान करीचे म्हूण मानेस नवीन पिरेरा हांचे कडेन विनंती करता. कवी, लेखिका, अनुवादकार आनी मार्गदर्शकी हांव यादी पुंजयतां आनी लोक म्हाका कवी म्हणटात म्हणलो तांचो विश्वास. हो सुविश्वास तांकां कवितेचे अत्युन्नत मट्टाक पावयला म्हणच्या कितेंच दुबाव ना. गोंयांच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळींत वावर दिवन आसची ती कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, मराठी भास उलोवंक, वाचूंक आनी बरोवंक छान हेळिल्ली जावन आसा. 2014 2022 म्हणसर तांणी सुमार 11 निबंध, बाल साहित्य आनी विनोदी पुस्तकां तांची उजवाडाक आयल्यांत. तांकां लाभिल्ले सन्मान आनी पुरस्कार लेखमितनातले जशें गोवा कोंकणी अकादमी पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळी पुरस्कार, अखिल भारतीय काव्य सेवा पुरस्कार इत्यादी. 3 पुस्तकां लिप्यांतर तशेंच साबार मासिकां, दिसाळी पत्रांनी तांची लिखणी आसात. तितलेंच न्हय आसता कोंकणी फिल्मा खातीर गितां रचन आनी संवाद शिकपाचो वावरूय तांणी केला. साबार बुकांच्या संपादकी मंडळींत तांणी वावर दिला. ही तांची मोठवी परिचय. सगळे सांगूंक गेल्यार वेळ पावचो ना. तर आतां तुमचे मुखार मानेस्तीन ग्वादलूप डायस आनी मानेस्तीन रोजी बरट्टो संघटनाची कार्यदर्शीन सहकार्यदर्शीन तिने शॉल दिवन सन्मान करीचे म्हणून विनंती करता. आनी तांकां मानेस्त अल्फोन्स डिकोस्टा कोंकणी साहित्य संघटनाचो खजनदार हांणी उगडासाची काणीक दिचे म्हणून विनंती करता. आनी मानेस नवीन सराक शॉल दिवन सन्मान करच्याक हांव विनंती करता. मानेस्त अल्फोन्स डिसोजा. मानेस्त लुईस टी अल्मेडा कार्यदर्शी हांणी उगडासाची काणीक दिवन सन्मान करीचे म्हणून विनंती करता. तर आता मुख्य कार्यक्रम कविगोष्ठी पोएटिका 30 आनी 3 आनी ही कविगोष्ठी मुंदरून वरच्यांक हांव सुंकाण धरतल्या मानेस्तांक ह्या मंचेर आपयता. मानेस्त एड्डी कार्दोस ताकोडे आनी वॉल्टर दांतीस किन्नीगोळी. नवीन सरान म्हाका सांगिल्ल्या प्रमाणे मानेस्त वॉल्टर दांतीस तांणी ह्या कार्यक्रमाचे ह्या कविगोष्ठीचे सुंकाण धरता म्हणून आमकां बसयल्या खातीर कालच्या दिसात आपले काले अर्जंट चायनांत ताचे काले काम आसले ते मुग्दन कालच्या दिसात हांगासर येवन ते पावल्यात. तांकां सर्वां तर्फेन धन्यवाद पटयता. तर मुख्य कार्यक्रम तुमच्या हांगासर एक ल्हान तिळसोणी आसा. जमलेल्या सर्व कवींक, कविता मोगींक आनी अभिमानींक एक चीट ही आमी वांटलेली हांव. कविगोष्ठीच्या 11 म्हणसर तुमी हांगासर हजर आसून तुमकां चड पसंत जाल्ले कविता या कवीचें नांव तुमी तातूंत लिखूंक आसतलें आनी कविगोष्ठीच्या 11क एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कवीक आमी हांगासर इनाम दितले हांव. सुमेस्तांक ह्या बऱ्या दिसाचे बऱ्या वेळाचे मान पाठवून सकाळी थावन येदोळ पर्यंत ही वेदी सुजोवन हांगासर कविता कशी बरोवच्या ह्या विशीं तंत्र आनी मंत्र आमकां सुमेस्तांक घुडायन आमच्या मतेकरेकचे बरें आमकां समजयलोलें आसा. आनी खंडीत जावन हांगा आसलोलीं जायतीं जाणां कवी कवयत्री कांय तरी नवे शिकल्यांत
नव्या सवांनी बरलेल्यो कविता फुडल्या दिसांनी बरयतले अशी आमची आशा आसा. आनी जी हांगासर कवी कवयित्री न्हय आसलीं आसात भोवशा आयच्या उपरांत ती कांय तरी बरोवंक सुरू करतली म्हणली आमची आशा जावन आसा. सकाळच्या आदेश सातावन येदोळ पर्यंत तंत्र आनी मंत्र जालें आनी आमी दोग जाण मेळोन आतां भोवशा कुतंत्र करचार आसा. हांव एडिकार दोस्त थाकोडे आनी म्हज्या बगल्यान आसा सुकाण दर्च्याक मनेस वॉल्ट दांतेस किनेगोडे. सगळ्यां चिठी मेळ्ळ्यो म्हण चिंता. तर कवी गोश्टी सुरू करया गे. सगळ्यां रेडी आसात. कोणाक न्हीद येवं ना न्ही येदोळ. आमी तयार ना तुमकां न्हीद हाडीत जाय म्हण सांगून जायत गे. ओके. पोयटिका 33 कवी गोश्टी आज हांगासर कल्याणपुरांत तुमचे मुखार सादर जाते आसा. कविता स्वाद भरलेली आसता आनी ती स्वाद तुमच्या कानाक या तुमच्या मनाक आस्वाद करता. तुमच्या तोंडांत वा वा म्हणची उतरां आयले जाल्यार भोव सोंपता. आनी जेन्ना कविता संपता तुमच्यो ताळयो आयकल्यो जाल्यार कविता वाचलेल्यांक एकदां दोसकाय भोगता. आनी कविता वेग्गी संपली जाल्यार 4 ताळयो सडूच दिशात जाल्यार आयची सगळी ही दनपारांतली ह्या सांज पर्यंतलो आदेश भोव बऱ्यान चलता ही म्हजी आशा. तर दितात म्हणून ताळयो आशेता. म्हाका दिजे म्हणना हांगासर कविता वाचन केल्ल्या सोबेस्तां. ओके. आनी हांगासर तुमकां एक कळोवणी दिवंक आशेता. पयल्यान कविता वाचतल्या कवितेचें हांव नांव कवीचें हांव नांव आपयता आसतना दया करून तुमचें नांव सांगलेलें कुडलें हांगासर वयर येजय अशी अपेक्षा जावन आसा. समजलें म्हण चिंता. आयच्या कवी गोश्टीचो पयलो कवी आसा आंतोन लुईस मणिपाल. आंतोन लुईस मणिपाल रेतीर सोपाद्र्याब सांगतालो सोरो सोडा. रेतीर सोपाद्र्याब सांगतालो सोरो सोडा. म्हजो आब गुटान सांगतालो आसल्यार हांगा इल्लो हाडा म्हण सांगून. तुमचो आब कितें सांगतालो तें म्हाका कळीत ना. जिणेंत बाटली विभिन्न आनी विशिश्ट पात्र घेता. दूद उदक आनी सोरो बाटल्यान भरचें इतलेंच. हांचे मदलें खंयचीय मिरवत जाल्यार अजिर्ण जावंक पुरो, नित्राण जावंक पुरो वा लिवर वचोंकय पुरो. बाबून बाटली चिवल्यार बाबून बाटली चिवली जाल्यार संतोश खरो. आबान बाटली गोठल्यार गाळी सोव्यांत उरो. बाबून बाटली चिवल्यार संतोष करो. आबान बाटली गोठल्यार गाळी सोव्यांत उरो. आयकतल्यांक मेस्तेरच हो करो. ह्या दोनी बाटल्यांक सांगता रोसा माटवांत भोंवडायलेली बरी घेवन येता. मणिपाल गांवचो आंतोन लुईस मणिपाल. म्हज्या कवितेचें नांव आबाची बाटली. जशें केन्नाय जाय बाबूक बाटली. जशें केन्नाय जाय बाबूक बाटली तशेंच सदांय जाय आबाकी बाटली. बाबूच्या बाटलेक आसा गरज निप्पलाची. बाबूच्या बाटलेक आसा गरज निप्पलाची. आबाच्या बाटलेक गरजच ना ताची. बाबू पियेता डायरेक्ट तोंडाक दिवन. बाबू पियेता डायरेक्ट तोंडाक दिवन. आब पियेता इल्लें इल्लें ग्लासांत घालन. आबाक जाय सांगाता चाकणें चाकचाक. आबाक जाय सांगाता चाकणें चाकचाक. बाबूक गरजच ना ताची केदिंकच. बाबू पियेता आनी न्हिदता सुशेगात. बाबू पियेता आनी न्हिदता सुशेगात. आब पियेता आनी न्हिदता सकत. बाबूक दिता आजी व्हडा संतोशान. बाबूक दिता आजी व्हडा संतोशान. आबाक दिता ती सदांच पुरपुरोन. बाबू पियेता आपलें पोट भरासर. बाबू पियेता आपलें पोट भरासर.
आब चढावत असता आपल्या लिमिटार. बाबू वंगता इल्लें चड पियेलार. बाबू वंगता इल्लें चड पियेलार. आबय वंगता आपलें लिमीट चुकल्यार. अशें बरेंच जमता आजो आनी नातवाचें. अशें बरेंच जमता आजो आनी नातवाचें. जशें मिश्रण विस्की आनी सोडा व उदकाचें. देव बरें करूं. अंतो लुईस सर्वांक बरो दोनपार मागता. आबाक आणि बाबूक दोन जनरेशनामध्ये, दोन पिळगेमध्ये असे समानता आणि तफावत अपूर्बायची कवितेनं आमच्या मुखार प्रस्तुत केला. अंतोन लुईस तुका देव बरें करूं. दुसरो कवी आसा लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकर. ल्हान ल्हान भुरगीं मोनावडी सर्गी अशें देवादेन चाफरा देकोस्ता केन्नाय सांगतालो. आनी खंडीत बऱ्यांतलें बरें सथें ल्हान ल्हान भुरगीं मोनावडी सर्गी म्हण सांगून हांगासर मनीस ल्हान न्हय, नांव मात्र ल्हान. व्हड जाल्ल्यान भविश्या हांकां काजारी गेला. ल्हान जाल्लो जाल्यार तें भविश्या साध्य जाचें ना. बळखुंजेचो म्हूण सुरतकलांत कुटुंबा संगी जियोचो MRPLांत वावर करचो आमचो कवी आसा. ल्हान नांवाचो लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकालचो. कवितेचें नांव आसा सतां आनी कथां. तांकां दिसतात फकत कथां म्हज्या जिणे रितींत. तांकां दिसतात फकत कथां म्हज्या जिणे रितींत. ज्ञानान ती कोणी आमोलीक सतां म्हाका मात्र हकिगत कळीत. नांव जोडूंक हांव पेसाडटां खंय हो तांचो सदांचो आरोप. नांव जोडूंक हांव पेसाडटां खंय हो तांचो सदांचो आरोप. कांय इल्लें बरें करता थंय आसतल्यो गाळी आनी शिराप. बोवारी म्हज्या देखता तेंस कथां ती बोऱ्या बेळ्याक. बोवारी म्हज्या देखता हेंस कथां ती बोऱ्या बेळ्याक. विकाळ वखदाचो वापर जर नांस कीड खातली रांदवई फळांक. मार्केटींत घाला विकरापाक कांय भाजी आलो पालो. मार्केटींत घाला विकरापाक कांय भाजी आलो पालो. विकळ द्रव्य थंय वापरलां देखून, विकळ द्रव्य थंय वापरलां देखून कथा विणे जिवाळ उरलो. जिणेन सयत अशेंच घडटा सदांच. जिणयेन सयत अशेंच घडटा सदांच. स्वता निती विणेंतूं जियेशी नांव हांगा जोडून अन्यायाक लागून सर्गराज होगडावंक पावशी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. लॅन्सी बाब, जिणयेंत कथा आनी सतां दोनी आसात आनी ह्या सतां आनी कथा मदले संबंद विशयांत अपूर्बायन कविता लेखल्या. लॅन्सी बाबाक परतून देव बरें करूं. मुखली कवयत्री आसा मारिया जॉर्ज पिंटो कुलशेकर. रूप चोवून कितेंय म्हण, रूप चोवून कितेंय म्हण आपलेंच कोशेड तिळटा कोण. आदां वेवेच्या फळाक उलटेच बाण. आदां वेवेच्या फळाक उलटेच बाण. आतांय बागेंत तिळटात कितलेशे जण. शिक्षकांचें काम सवालां विचारचें सय. कवितेन ती सवालां विचारन इनामां दिवचें साहस केलां तर अख्ख्या कोंकणींत आमच्या मारियाबायन. कविता शेतान ती कवितेद्वारे रसिकांची जागोवचे बरे प्रयत्न ती करून आसा. निवृत्त शिक्षकी जावन आसली ती गांवान कुलशेकरची राखून आसलें इनाम घेवन आतां आमच्या मुखार. राखून असलें इनाम घाटार तो एक व्हड तोटा सावकार गांवांत फळणीरचो. नांव ताचें शेट साल्वादोर. इगर्जेक दान दिवंक केन्नाय मुखार. कारण नांव घालता येतात मार्बलाच्या फातरार. घरांत ताच्या आसात साबार नौकर चाकर. बायल ताची बसता मदल्या कुडांत कदेलार. हें कर तें कर. चाकरांक
केन्नाय दिता ऑर्डर कुस्कूट दया दिसना तिच्या वदनार. लिना जल्माल्लें तें हळ्ळेंतल्या व्हड दुबळ्या घरा. सोबायाचें कणस देखून पावलें ग्रेस्त घरा. विसरलां ताच्या ल्हानपणार ताका मेळिल्ले कश्ट साबार. दाखयता व्हडपण घरकाराच्या दुडवाचो दरबार. रचनाराक सर ताचीं भुरगीं एकच समान. ग्रेस्त तूं तरी ताच्या दयाळ्याचें दान. वांटून जियोंक आसा जावं व्हड या ल्हान. रचनाराचो उपदेश पाळटल्यांक मेळटा केन्नाय सन्मान. उजव्या हातान दिल्लें खळनजो दाव्या हाताक. पवित्र पुस्तकांत वाचतां ही बरी खबर. घेताय तर मान सन्मान ह्याच संवसारांत. मेळचें ना देवा थावन राखून असलें इनाम. घेताय तर तूं मान सन्मान ह्याच संवसारांत. मेळचें ना देवा थावन राखून असलें इनाम. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मारिया बाय, आडंबराच्या जिणे विशीं सांगो न्हू. कशें फकत आडंबर या दाखोवणी ह्या जिणयेंत खंयच्याकी फायद्याक ना म्हूण ते सांगता. हांगासर एक विचार हांव सांगूंक आशेतां. वडलो हांव निमाणें सांगता म्हण चिंतलें, पूण एक ल्हान विशय हांव सांगता एका मिनिटान. कशें बरोवन येवच्या उदेवन येवच्या नव्या कवींक पाठिंब्याची गरज आसा की, आनी नवीनांनी सांगलें कशें ते ताका अवकाश करून दितात. म्हजे विशयीन हांव एक ल्हान विशय सांगता. 30 वर्सां आदीं हांवें बरोवंक सुरू करतना थंय हांगा पत्रांनी ल्हान 4 वळी 6 वळी बरोवच्या म्हाका आज संपन्मूळ व्यक्ती जावन आयिल्लो मौरीस ताणें म्हाका कॉन्टॅक्ट करून सादारण म्हाका 92, 93 म्हूण दिसता. तो सहसंपादक आसलो राखण्याचो. एक अर्दी पेज कविता पान म्हूण तो करतालो आनी कविता पानार म्हजी एक 100 कविता ताणें प्रसार करून फोटो घालून परिचय दिवन आनी म्हजे कविता प्रचार केले. ताणें ते एक कवन माणसोपणान पदारोपार गायलां, वेंगेन धरून मोतयांनी बरोवन हें. आनी त्या दिसा मौरिसान म्हाका दिल्ल्या पाठिंब्यान हांव उपरांत बरोवंक सुरू करून सर्तीक कवना विशयांत हांव बरोवंक सुरू केल्लें. पूण म्हाका कवन बरोवंक प्रेरण दिलो. हांव काणयो ह्या ल्हान विचार बरोवन नासलो मनीस. कवना बरोवंक काणी येता कवनाक म्हाका ट्रान्सफर केल्लें जोसेफ विंटो किन्निगोळी हांवें. आनी ताणें म्हाका कवनाची रूस कशी सकयली. आनी दोनी मनीस आज म्हजे सांगता हांगासर आसात, देखून म्हाका व्हरती खुशी जाता. देव बरें करूं. दिपावळी आयली म्हणटा आसतना फुगेट्यो वा क्रॅकर्स हे चडावत सगळे आमच्या भारतांत चालू आसता. पूण कोंकणी साहित्यांत फुगेट्यो मारलेलो एकलोच आसा, क्रॅकर्स फुटयलेलो एकलोच आसा. कोण तो? सिजियस. आनी हाका जायते जण फॉलोवर्स आसात, पाटलावदार आसात. कित्याक ताणें बरयलें जशेंच हांवें बरय जे हांवें 4 फुगेट्यो सोडी जंय लोकांक हांसय जंय म्हण प्रयत्न केल्ले जायते आसात. पूण त्या मदगांत ताचो एक कट्टा अभिमानी आसा, ताच्या सिजियसाच्याच गांवचो. ताचेर सिजियसाचेर अभिमान विशेश ताका. आनी तो आसा आमच्या मोगाचो पेद्रू प्रभू ताकोडे. ह्या पेद्रू प्रभू विशीं सांगचें जाल्यार गजाली काट्याचेर हाका सादारण फॉलोवर्स इतले आसात की भुवशा नरेंद्र मोदीक पर्यंत इतले आसनात की म्हाका दिसता. पेद्रू प्रभू कसो आवाज करता पळया. समेस्तांक नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव आसा आवाज. खरंदाई म्हणयत तोलो आवाज. ठेट्टेरे टेरे टेरे ठेट्टेरे टेरे टेरे वाघ नाचोवप्यांच्या तासेंचो आवाज. पेपरे पेपे डूम पेपर पेपे डूम डूम हेणे मेणकरांच्या तोंबोर आनी दोलींचो आवाज. वय सगळे तांचें कार्य समतच पोटाची पोट घेवन सरले. अचानक आवाजान उसांबळ जाल्ले आमच्या गोट्यांतले रेडे स्थिमितार येवंक 4 दीस लागले.
आवाज रे बाबा आवाज, सगळ्यान आयकता आवाज, विसारतलो हांगा कोणूच ना जाला आज. दीस रात हिटाची JCB आनी बोरवेल यंत्रां, रूख कतरूंक तोंड बेंडूंक सयत आवाजाचीं तंत्रां. आवाज, बरे आवाज, मनशाचे कान केप्पे करचो, फटाकी गरनाळी कजने बॉम्ब शांती भंग करचो. भरला ह्या देशांत आवाज धर्मांचो, जातींचो कातींचो, आवाज फडकिरो, द्वेश हिंसेचो, आपणाकच देव म्हणचो. आज बरे आवाज मनशाचो कान केप्पे करचो, फटाकी गरनाळी कजने बॉम्ब शांती भंग जावचो. भरला ह्या देशांत आवाज धर्मांचो, जाती कातींचो, आज फडकिरो, द्वेश हिंसेचो, आपणाकच देव म्हणचो. अधिकारार बसता तो जाता मू देशाचो बाप, अधिकारार बसता कोण तो जाता मू देशाचो बाप. आज खंयच्यान मेजू हांव तुजें माप. खाण बरें नितळ वारें लाभय गा, तुजो देव धर्म कित्याक जाय. कापाटी मुकडें खाण उडय, मनशापणाचो धर्म आपणाय. फाटल्या 10 वर्सांनी आयकला तोच भिरांकूळ आवाज. मेरा प्यारे देशवासियों, भाई बहनों, मित्रों, आशेतां बेगीनच हें कंठक आमचे वयलें उतरो, हें अनवार आमचे वयलें उतरो. देव बरें करूं. हास्य कवीचे भरपूर उणेपण आसच्या ह्या वेळार पेद्रू प्रभू तसल्या कवींनी हास्य कविता बरोवन आमकां हसोंक आराम केला. तो सावंड पोल्युशनांतून आराम करन मायंड पोल्युशन म्हळ्यार विकाळवाद, मतीचे विकाळवादा विशयांत उलयलो. अपुर्बाची कविता पेद्रू प्रभू देव बरें करूं. मुखली कवयित्री आसा सबिता फर्नांडीस देरेबैल. आद हांव खाय फळ खावन संतोषलो वा निराशलो तें कोण जाणा. आद हांव खाय फळ खावन संतोषलो वा निराशलो कोण जाणा. काजूर पिकता कावळ्याच्या जिबेर रुवां कशें जालीं तेंय कळना. गांवच्या रुखांनी रास फळां, गांवच्या रुखांनी रास फळां, तरी पोटाक ना. फळां नासल्यारय पोटाक ना, फळां आसल्यारय पोटाक ना. कितें करचें म्हणलेंच समजना. कित्याक आमकां सगळ्यांक डायबिटीस आयला तें चिंता ना. कविता संवसारांत आपलींच पावलां मुखार व्हरून व्हरची कवयित्री आसा बाय सबिता फर्नांडीस देरेबैल. म्हजी कविता चुटका. बोगणा लारांसनांतली दर्याची तड, ह्या काळजांत आसा दूख उदंड. लारांसनांतली दर्याची तड, ह्या काळजांत आसा दूख उदंड. कुगुळ विणे सुकून हासात रूख, दिसानांतलीं बोगणां दितात अपार दूख. कुगुळ विणे सुकून हासात रूख, दिसानांतलीं बोगणां दितात अपार दूख. विसरनाका जल्म दिल्ल्या आवयक विसरनाका, जिवीत दिल्ल्या बापायकी विसरनाका, शेत दिल्ल्या रैताक विसरनाका, देश रक्षा सोजेराक केदींच विसरनाका. दूख दंटल्यार पाय दुखतात कलेक, दंटल्यार पाय दुखतात कलेक, पूण जिणेंत दंटल्यार ती दूख शाश्वत. बंदुकेन गुळो मारल्या व्यक्तीचो जीव येता, बंदुकेन गुळो मारल्या व्यक्तीचो जीव येता, पूण जिबेच्या उतरांनी मेळचें दूख सदांच जिवाळ उरता. आदीं आनी आतां, आदीं पिंजले वस्तूर शिवण घालतेले तवळ आसली दुबळीकाय. आदीं पिंजले वस्तूर शिवण घालतेले तवळ आसली दुबळीकाय. आतां पिंजले वस्तूर सोदून घालतात, आतांची ही पिरंगी ग्रेस गाय. देव बरें करूं. अपुर्बाची कविता सबिता. कवीत प्रकारांत चुटुकाक एक विशेष स्थान आसा. 4 वळींनी हजारो उतरांनी सांगचें तें पिंत्रावंक साद जाता. आनी तिची ती एक चुटुका लारां नातिल्ली दर्यादड
लारानातली दर्या तड शांत म्हूण चिंतचे नाका ताजे भितर आसले ते दूख कळवळे भायर दिसानात. अपुर्बायन पिंत्रायला देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा हेनरी मस्करेनस गंजमठ. तुवें बरयल्या हांवें 3 उतरां, तुवें बरयल्या हांवें 3 उतरां तरी जालनात वाचून काबार. परत परत 3 वाचता, परत परत 3 वाचता, केन्ना येताय घरच्या होमरार. ओदिरो बारेरो काळ आतां गेला आनी आतां कितें आसल्यार टिचरांक पयलें बरया म्हणलें आनी उपरांत शिकया म्हणलें शिक्षा. बरयल्लें वाचप्यांक पावयचय आनी वाचप्यांनी तें जिणेंत कितें तरी अळवडसून घेवचय ही हर एक शिक्षकाची आशा जावन आसा. लॉर्ड्स सेंट्रल स्कूल बेजय मंगळूर हांगासर वावर करचे आमचे मोगाचे हेनरी मस्करेनस गंजमठा मोर्चा पयलें वाचय म्हणून आमच्या लागीं आडदोस मागतात. कवितेचो मताळो मोर्चा पयले वाचय. कानी सत्ता पावसा जड वाऱ्याची गाज चाराय कुशीनी उदक सट्टच आसा. आबलेसाच्या हातीं जीव जाला कंगाल. घर बुटोवन वेच्या पयलें उदकाची बागानां तान. इल्लो इल्लोस उदका घोट गुंडयेंत म्हाका जिरोंक सोदता. म्हजे गादे गिळण आंगणा पर्यांत पावलां बळ असल्याचें बळकें. येतेच आसा ओय येतेच आसा सवकास आमेजान रानांतल्या आनेगोंडा बरी. लोळोवन तेवळोवन एकेकेच जिवीक गिळून नांस करून गोरवां बोकरे दुकोर मोडी जावन उपेतलीं. जर अशेंच जायत सवकास हांवेंय जागो सोडी जाय वाचूंक जाय तर. उतांत पुरवल्ल्या बुकांत कैपुनी आळवून वेचे पयलें म्हजें नांव. हांव वाचलो तो गांव. मारता किळन्स सोडता आकलास राख म्हाका. आयकत गे कोणी उळव्या कुद्राची किंकराट. हांव पळोवंकूच पडलां मनीस बुडोवंक लागलां तें. सडता आवर हांकार आनी कोट्यापणाचे जिवाचें मोल समजनातल्या गतकी सायबाचें. ये तडीर सुरक्षीत सुवातेर रावून सत्री पुलोवच्या मोरा. ये तडीर सुरक्षीत सुवातेर रावून सत्री पुलोवच्या मोरा मारी नाका दिकाव्याचे कुकारे. अनकून म्हजे अवक्लसाचे उले. राख म्हाका आयक म्हजे तळवळे. हांवें मरच्या पयलें वाचोवंक पळय. मेल्या उपरांत कोणाक जाय तुजे दुखा पळय. अपुर्बायची कविता प्रस्तुत विशयाचेर प्रस्तुत जावचे आमच्या गांवांत आमच्या सुतुरा जावच्या विशयाचेर आळव्या कुद्रा विशयांत अपुर्बायन आपले अभिप्राय एक कविताद्वारे प्रसार केल्या. हेनरी मस्करेनस देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा अल्फोन्सोस डिसोजा ब्रह्मावळ. पोरच्या दिसा म्हज्या आबाचें फोन आयलें. पोरच्या दिसा म्हज्या आबाचें फोन आयलें. तेंय खंयता न्हू येमकोंडा जावन. आनी म्हणालो आरे पुता कितलीं पातकां करूंक आसा जाल्यार एक चड कित्याक येमकोंडांत आतां जागो ना. हांवूच हांगा दोऱ्याचेर बसलां येमकोंडाच्या तर भितर कसलोच जागो ना म्हणलें चिंत देखून संवसारांत कितें करूंक आसा तें सक्कड कर बिंदास राव म्हूण सांगून. निजात की हाच्या संवसारार पातकां चडल्यांत. तें म्हणूंक जायना की हांव कोण तूं कोण म्हूण सांगून पूण पातकां खंडीत जावन चडल्यांत बोगसाणें म्हणलें ना जालां. आनी ह्या बोगसाण्या विशयांत कांय थोडी उतरां जी कवितेंत लेखल्यांत आनी आतां आमच्या मुखार उसारच्याक फुडें येता. मानेस अल्फोन्सोस डिसोजा. कवितेचें नांव तो दीस. हिंवाळो दीस तरी उजो पोटांत मुरमुरतना हेणे ताणें हाणें हुस्कारचें आयकतना. हिंवाळो दीस तरी उजो पोटांत मुरमुरतना हेणे ताणें हाणें हुस्कारचें आयकतना. ताणें पडचे वेळी आनी तो पडलो उदगार उडतना. ताणें पडचे वेळी आनी तो पडलो उदगार उडतना. संगींच चपकांच्या मारांचो आवाज फुटतना. संगींच
सापकांच्या मारांचो आवाज फुटतना भोळावन ताका उबो करून मुखार चलयतना भोळावन ताका उबो करून मुखार चलयतना हें हांगा कितें घडटा म्हणलें कळच्याक एकलो तिळतना हें हांगा कितें घडटा म्हणलें कळच्याक एकलो तिळतना ताका कुमकेचो हात दिवंक हाणें फर्माण जोडतना ताका कुमकेचो हात दिवंक हाणें फर्माण जोडतना ना खुशी तरी ताका कश्टान भागी जावंक भाग मेळतना ना खुशी तरी ताका कश्टान भागी जावंक भाग मेळतना दोळ्यांनी ताच्या घाम रक्ता सांगी भरून येताना दोळ्यांनी ताच्या घाम रक्ता सांगी भरून येताना एकली स्त्री मुखार चलून ताचें तोंड पुसतना एकली स्त्री मुखार सरून ताचें तोंड पुसतना तिच्या तुवाल्यार ताच्या तोंडाचें सारकें खंजतना तिच्या तुवाल्यार ताच्या तोंडाचें सारकें खंजतना दिरवें म्हणल्या परी तिचें काळीज तें खुशेन फुलतना दिरवें म्हणले परी तिचें काळीज तें खुशेन फुलतना त्या दोंगरा कुशी तांची मेटां ती काडतना त्या दोंगरा कुशी तांची मेटां ती काडतना ताच्या रक्ता तेंबे ह्या भुंयचेर पडतना पडतना ताच्या रक्ता तेंबे ह्या भुंयचेर पडतना पडतना ते थेंबे प्रत्वेन भक्तीन आनी मोगान जिरयतना ते थेंबे प्रत्वेन भक्तीन आनी मोगान जिरयतना ताच्या मातेची दुकां थेंबे तंतू भरून मिसलातना ताच्या मातेचे दुकां थेंबे तंतू भरून मिसलातना दोंगरार दारीचे खिळे हाताक पांयांत रोमतना दोंगरार दारीचे खिळे हाता पांयांत रोमतना मौन परिसरांत मोडतेल्याच्या मारा आवाज उडतना मौन परिसरांत मोडतेल्याच्या मारा आवाज उडतना रक्ता वळा संगी हाय उलो उमाळून येताना रक्ता वळा संगी हाय उलो उमाळून येताना ताणें करिनातल्या गुन्यांवांक ही शिक्षा भोगतना ताणें करिनातल्या गुन्यांवांक ही शिक्षा भोगतना कोडू चिरको साकून निश्ठूर मनशा मोन ताणें चुकतना कोडू चिरको साकून निश्ठूर मनशा मोन ताणें चुकतना तरी बापा तांकां बक्षी म्हणल्यार उल्या संगी ताचो आत्मो देवाक अर्पीत जातना तरी बापा तांकां बक्षी म्हणल्यार उल्या संगी ताचो आत्मो देवाक अर्पीत जातना क्रिस्ताच्या पाशांवाची सबार कांवानां कंतारां काणयो आमी आयकल्यात एक विभिन्न रितीन त्या पाशांवाचे सगळे पिंत्रायलां कवी अल्फोन्स देव बरें करूं. मुखली कवयित्री आसा प्रितन पेरेरा देरेबैल. ह्या गांवांत गादे बेसाय आसा की ना म्हण कळीत ना. हांच्या गांवांत गादे बेसाय आसा की ना तें कळीत ना. पूण बेळें कशें जाता तेंय कळीत ना. ह्या दिसांनी कवितेचें बी हांच्या गांवांत भरपूर किरलोंक लागलां. ओंपी ओंपून गेलो ओंपूनच गेलो खंयी पडलें थोडें बी आनी पूण उरलेलें सगळें तें बी देरेबैलांतच चडलें. अशेंय किरला लागी थंय 100 आनी फळ दिवंक लागलें. ह्या गांवांत कवितेचीं फेस्तांच जातात. रसिकांकी धाराळ मापान रुजतात. बाय प्रितन पेरेरा देरेबैल कवितेचें बेळें घेवन आयल्या. मिलन करूंक आपणे आमकां आपयता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा मिलन. सुर्या तुजी तामसाण अशी दर्या पोल्यार सरली कशी. सुर्या तुजी तामसाण अशी दर्या पोल्यार सरली कशी. अस्कत सायंबा निबान कितें कांयपुणी फरामोस घडली. उसांबळी दर्या तुवें सुर्याक बळान आरावन घेतलें. उसांबळी दर्या तुवें सुर्याक बळान आरावन घेतलें. मोगा दावेन लासून तुज्या बावडो पुरतो लजेन दौडलो. सवकास पृथ्वेर अंधकार सडलो. दर्या वेंगेंत सुर्यो लिपलो. सवकास पृथ्वेर अंधकार सडलो. दर्या वेंगेंत सुर्यो लिपलो. काळोखाच्या कांबळे भितर सुर्या दर्या मिलन घडलें. देव बरें करूं. बरी
अपूर्बाची मोगाची कविता पोखरी पोखरी चिंतपानी बरोवन टांगीन शीक म्हणटात. कितें सांगोंक आसचें बहुत विभिन्न रितीर गुपित तरान सांगून अपूर्बाची मोगाची कविता तिणें लिखल्या. प्रितन पेरेरा देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा वॉल्स्टन देसा पांगळा. मोग निजायकी इतलोय कळलो, मोग निजायकी इतलोय कळलो, थोड्यांक तो मिसांवाचो करलो आनी थोड्यांक रांदपा सांबाळलो. थोड्यांक तो मिसांवाचो करलो आनी थोड्यांक रांदपाचो सांबाळलो. करण्यात एकल्यान घाल्यार आनी एकल्याक जायना. रांदपांत एक नासल्यार आनी एक रूच दिना. करण्यात एकल्यान घाल्यार आनी एकल्याक जायना. रांदपांत एक नासल्यार आनी एक खंडीत रूच दिना. रूख आनी चली ही कितें उलयतात तें पळोवच्याक आनी आयकोवच्याक आमचे फुडां वॉल्स्टन देसा पांगळा. ते रूख आनी चली. म्हज्या घरच्या हितलांत 2 रूख, एक बिंडाचो एक जांबळांचो. दोनी म्हज्या मोगाचे रूच दिवचे आनी रंग दिवचे. वेळ मेळटा त्या रुखा बोगल्यान रावता. सदां दोसचें म्हजें सवाल करता. ते वाऱ्याक दलतात, हांसतात, म्हाका जाप दिनात. ते वाऱ्याक दलतात, हांसतात, म्हाका जाप दिनात. रुखानो, विचारिनासतना तुमी फळां दितात. विचारल्यार सवालाक जाप कित्याक दिनात? ही तुमची भाग वा तुमचें व्हडपण? ही तुमची भाग वा तुमचें व्हडपण? सांगा रुखानो, कितें तुमची येवजण? जर एका वेळा बिंडा रूख उलयलो जाणा म्हाका तो अशी जाप दितालो. जर एका वेळा बिंडा रूख उलयलो जाणा म्हाका तो अशी जाप दितालो. तुका स्वादीक तामसो भोण हांव दिताना, तुका स्वादीक तामसो भोण हांव दिताना तुज्या वोंठा कित्याक कृतक रंग दिताय गो? जर जांबळा रूख उलयलो खरेंच म्हाका तो म्हणटालो हांव रूस आनी रंग दोनी दितां, हांव रूस आनी रंग दोनी दितां. तुका कित्या बिंडा रुखा वयर चड मोग गो? आपले ते दोनी रूख एकामेका पळोवंक लागले. आपले ते दोनी रूख एकामेका पळोवंक लागले. ती चली लजली, प्रकृती जिखली, प्रतिकृती सलवाली. बिंडा आनी जांबळा रुखाचें उदाहरण घेवन चलयेच्या मोतींत असली सवालां तशेंच कृतकता कित्या ह्या विशयांत अपूर्बाची कविता वॉल्स्टन देसा देव बरें करूं. मुखली कवयत्री आसा अनिता फ्रँक बेंदूर. हांव ल्हान आसतना भुरगेपणांत आमच्या भुरग्याचेर एक विगार आसलो मोगाळ. आनी विगार इतलो बरो कितो ताच्या लागीं कोणी कसली खबर सांगल्यार तो इन्फ्लुएन्स मारतालो. गुड, व्हेरी गुड. कितें म्हणटालो? गुड, व्हेरी गुड. धाकटी भुरगीं जेन्ना इस्कालाचे रिजल्ट येता, पास फेल म्हणटा आमी, फादर हांव पास जाल्या, गुड म्हणटालो. कोण म्हणटाले म्हाका काम मेळना, व्हेरी गुड म्हणतो, शाबासकी फटयतालो. आनी कोण तुवें सैरीक जाल्या म्हण सांगता आसतना गुड म्हणटालो. आनी एक फावटी खूब कार्यक्रम पाद्र्याबाक वाड्यात एक मॉर्न जाला म्हण सांगूंक गेलो आनी सांगता आसतना पाद्र्याक व्हेरी गुड म्हणालो. पण हांगासर पाद्र्याबार सांगलें वायट न्ही, हर एक संगत तो पाद्र्याब बऱ्यान काण घेतालो. कसलोच वायट वा फरक म्हण चिंतिनासलो. हर एक संगत बरेंच म्हण चिंततालो आनी बऱ्याकच करतालो. तसलो फरक आज घडना आमच्या फुडां आसा या ना. पूण आमची बाय अनिता फ्रँक बेंगलोरच्या फुडें आज आमकां आमच्या काना पर्यंत पावोवच्याक आशेता. फरक. वारें वादळ आयलें, गडगडो जगलाने गरजलें, मळ फुटलें, पावस वतलो, तुजो आनी म्हजो गांव बुडलो.
हांव गिरेस्त तूं दुबळो, हांव क्रिस्तांव तूं कोण फालानो, तूं कीळ हांव उंचलो, तूं बुडटाना हांव काय उरलो. 7 फूट उंचायेचें तुजें बिडार धरणीक शेवटताना 7 माळयांचें म्हजें रावळेर सयत उरलें ना. तुजे 2 गादे वळान वेताना म्हजें काफये तोट कित्याक उरोंक ना. ऍप्लिकेशन इस्कॉलाचें भरतना तुवें घाल्ले 11,000 आदाय, 11 लाख घालून दाखयल्ली हांवें बाडाय. 10 रुपयाची नाणी तूं डब्यान शिमटायतना पाद्री फुगारतालो 10,000 दान दिल्ल्याक देव बरें करूं. उदकाच्या लोटान म्हाका आनी तुका सांगाता ओडून व्हरतना, त्या केरींतल्या मारान आमकां बचाव करतना, ऍप्लिकेशनान बरयल्ली जात देवाक उडाक्स ना. दान धर्म धन दिरवें कितेंच गणन ना. आतां तूं तो आनी हांव एकाच गंजी केंद्रांत. आतां तूं तो आनी हांव एकाच गंजी केंद्रांत. तुका ताका आनी म्हाका कोणेंगी दान दिल्ली ती कांबळ. एकच सारकें शीत, एकच सारकी ती पातळ दाळ. ना काय तुजें ना काय म्हजें, आतां सर्व आमचें. ना काय तुजें ना काय म्हजें, आतां सर्व आमचें. देव बरें करूं. अनिता फ्रँक. व्हडू ल्हान ग्रेस्त दुबळो उंच नीस हे सगळे प्रकृतीच्या मुखार एकच समान. देखून द ग्रेट लेवलर म्हणटा आमी ती प्रकृती मुखार सगळे खंयचेंच उरना. अपुर्बाची कविता आनी की बऱ्यान बऱ्यो कविता बरोवन आमकां दादूस करचे म्हणून तुज्या लागीं विचारता. देव बरें करून. मुखली कवयत्री आसा रेख मस्करेनस मणिपाल. भुरग्यापणान अशें आमी ल्हान ल्हान भुरगीं आसतना आमच्या घराच्या मुखल्यान एक व्हाळ ह्या कणी म्हण येता आमी कणी वाळोवन येताली. आनी पावशिल्ल्या दिसांत ह्या कणयेंत भरून उदक वळता आसतना जायते माणके वा बेबे हे धांवून वेताले उडोवन वेताले. आनी हे बेबे उडोवन वता आसतना कोणेंगी सांगलो एक विशय म्हज्या मतीक नाटू आहलो. बेब्यांक ह्या माणक्यांक फातर मारल्यार व्हड जाता काजर जाता आसतना मोनी बायल मेळटा म्हण सांगून. आनी त्या खातीर त्या माणक्यांक आमी फातरूच मारनातल्या. पण आतां खंडीत म्हाका कळ्ळां जर त्या दीस माणक्याक एक न्हय 100 फातर मारले जाल्यार आज उपकारा पडते म्हण सांगून. चली अबल न्हय म्हण चिंतूंक घेनाचो अबल म्हण सांगून. आयच्या काळार चली आनी चलो स्त्री या दादलो समासम ते खंडीत आनी आमी हर एकल्यान मानून घेजयच. चलये विशीं हांवें दादल्यान सांगच्या की चली ह्या स्त्रियेन सांगल्यारच भोव बरें म्हण म्हाका भोगता. देखून आमच्या संगी आसा रेखा मस्करेनस मणिपाल. देव बरोदन पाद्यूंक समेस्तांक. आजकाल आमच्या समाजेंत चलयांक मनान लेखच्या बदलाक चली एक वस्त म्हण लेखचे सबार आसात. सुदारणेमच्या समाजेंत ल्हान बाळशी सयत शोशणाक बली जावन आसात. हांगासर बदलावन हाडची चलयांक रक्षण दिवची जबाबदारी आमच्या दादल्यांची म्हूण सांगूंक उलो दिवंक हांव आज हांगासर आसा. जंय चिंताप नीट आसा थंयसर दिश्ट वांकडी केदींच जावची ना. चली चली सोंसणिकायेची जर ती प्रकृतीक सर. चली सोंसणिकायेची जर ती प्रकृतीक सर. ती आबल न्हय दादल्याची खुशीची बोर. ती आबल न्हय दादल्याची खुशीची बोर. चली राग आयल्यार विकाळ सरपाक सरी. चली राग आयल्यार विकाळ सरपाक सरी. चली सोबित कोमल फुला बरी. चली सोबित कोमल फुला बरी. चली पदकाचें मोल म्हूण वाद मांडटात तरी. चली पदकाचें मोल म्हूण वाद मांडटात तरी विसर नाका मनशा. चली न्हयगी जेजूची माय अवंकार मोरी. विसर नाका मनशा. चली न्हयगी जेजूची माय अवंकार मोरी. देव बरें करूं. अपुर्बाची कविता रेखा.
चलयेचें स्थान चलयेचो सन्मान ह्या विशीं कविता उजवाडपाक येता. चली पातकाचें मूळ न्ही पूण पातकाचें मूळ मनशाची मोत पातक थंय उदयता. मर्याद फकत उतरांनी न्ही पूण आमच्या मूळ चिंतपांनी जायचे. हे अपुर्बायेची कविता तिणें बरयल्या. देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा बी तारनाथ नायक ओडपी. विल्ली आदली पदे केन्ना केन्ना ल्हान चुटुकां बरयता आनी ती हर एकल्याक भोवशा चड नाटवतात. ताणें परचे दिसा एक बरयलें एक ल्हानशें चुटूक अशें आसा. खासो जावन जियेतल्यांक मासो जावन गिळूंक शिकयनाका. खासो जावन जियेतल्यांक मासो जावन गिळूंक शिकयनाका. बगार मासो जावन हळवळतेल्यांक बगार मासो जावन हळवळतेल्यांक खासवाची सोंसणीकाय शिकय म्हण सांगून खंडीत जावन भोव अपुर्बायची उतरां बरें चिंतप. ह्या चिंतपान जर आमी मुखार गेल्या आमचे समाजय बरी जातली. कित्याक हर एकल्याक आमी वयर येवंक ह्या मुखार वचूंक एक अवकाश करून दितले. तुमी वाचून आसात वय तुमी वाचून आसात वय म्हण हांवें विचारलें जाल्यार भोवशा म्हजेर तुमी शेणतेल्यात राग येतलो. पूण विचारतल्यानच विचारलें जाल्यार ताका एक अर्थ येता. बी तारनाथ नायक ओडपी हांची कविता. सभागणांत उपस्थित जावन आशिल्ल्या कोंकणी भाशा बांधवांक म्हगेलें वंदना. तुमी वाचून आसत वय वाचून आसत वय तुमी वाचून आसत वय सहज जावन सांगा तुमी वाचून आसत वय. आ इ ई अक्षर शिकून डिग्री पास परीक्षेंत तूं पास जावन आ इ ई अक्षर शिकून डिग्री परीक्षेंत तूं पास जावन कामा खातीर सोदून वचून काम नाशी निराश जावन कामा खातीर सोदून वचून काम नाशी निराश जावन वाचून आसत वय तुमी वाचून आसत वय. सांबळा आशेक काम करून दुडवा खातीर न्याय सोडूं. सांबळा आशेक काम करून दुडवा खातीर न्याय सोडूं. योगीत नाशी प्रमोशन घेवन योगीत नाशी प्रमोशन घेवन जनाले सुख दुःख देखून जनाले सुख दुःख देखून वाचून आसत वय तुमी वाचून आसत वय. लग्ना पयले मजा करून सुख भोगच्या लग्न जावन लग्ना पयले मजा करून सुख भोगच्या लग्न जावन चेडू जाल तरी खंटाळो येवन जेवून चेडून जाल तरी खंटाळो येवन संवसारांत कश्ट तुमी पावन वाचून आसत वय तुमी वाचून आसत वय. मंतारपणां तुमकां येवन मंतारपणां तुमकां येवन आंगान तूं शक्ती नातील जावन मंतारपणां तुमकां येवन आंगान तूं शक्ती नातील जावन उठोवन बसच्याक जायनाशी आसून उठोवन बसच्याक जायनाशी आसून बंधू बळगांत निश्ठूर जावन वाचून आसत वय तुमी वाचून आसत वय. निंदेचे उतर तुमी आयकून निंदेचे उतर तुमी आयकून मंदमती ते मनांत घेवन मंदमती ते मनांत जावन देह क्षीण जाता आसून देह क्षीण जाता आसून जीवन व्यर्थ जालें म्हणून जीवन व्यर्थ जालें म्हणून वाचून आसत वय तुमी वाचून आसत वय. धन्यवाद. अपुर्बायेची कविता तारनाथ माम. वाचून आसात वय जिणयेच्या पैणांत कसली पुरो अतर्वणां कर्ण निमाणें मातरपणार जीव क्षीण जातना मनीस कितें चिंता कसलें पिंतूर ताच्या दोळ्या मुखार येता. एक अपुर्बायेन तारनाथ मामान वर्णयलां. देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा जायती लेखनां काणयो कविता बरोवन सामाजीक क्षेत्रांत फामाद जाल्ले आमचे तुमचे उडपींतले लोकां मोगाळ डॉक्टर जेरी निड्डोडी. कपलार तुज्या लायला तिळो कशें कोणें कळ्ळें ना. कपलार तुज्या लायला तिळो कशें कोणें कळ्ळें ना. गोपान तुज्या सदां बोलत्यांचो सुमळो गोपान तुज्या सदां बोलत्यांचो सुमळो हातून म्हजो भावोजी कोण कळ्ळें ना. हातून म्हजो भावोजी कोण कळ्ळें ना. पृथ्वीर जावचे अत्याचार गांवार घडचे अनाचार कवितेद्वारे उतरांच्या फुडें येतात दोतोर जेरी निड्डोडी. आमी हांगा आतां बसून आसतना आमची भुमी माय
गोवन गोवन सुर्या सोंती धांवन आसा. देशामध्ये लढाई जाताना, राज्यामध्ये लढाई जाताना म्हज्या मतीन नासली बगणां ह्या कवितेन अशी आसात. भुमी मायक तकली गुंता, सदांच भुरग्यांक वाऱ्यांक उदक दिवन, सलची वाहनां दंवची रयलां उपची विमानां घेवन, सागोर न्हंयो दोंगोर तकले वयर भोंवन, सागोर न्हंयो दोंगोर तकले वयर दवन दवंत आवय आमची सुर्या भोंवतणी, दवंत आवय आमची सुर्या भोंवतणी. एक चेंब उदका खातीर, चिमटे मत्ये खातीर, अत्याचार करता क्षणीक सुखा भोगा खातीर, रगत वळयता जात धर्मा खातीर, रगत वळयता जात धर्मा खातीर, भुरग्यांचें वर्तन पळोवन भुमी आवय रडटा. भुरग्यांचें वर्तन पळोवन भुमी आवय रडटा. तकली तिची गुंता, दोळ्यांक काळोख तिका येता, घडीभर ती रावता, सुर्यो आपल्या दुवेक मेंगेन घेता. तकली तिची गुंता, दोळ्या काळोख येता, घडीभर ती रावता, तो सुर्यो आपल्या दुवेक वेंगेन घेता. तवळ सांगा म्हाका मंदा जाल्लो मनीस खंय व्हरता, तवळ सांगा म्हाका मंदा जाल्लो मनीस खंय व्हरता. देश जात धर्म कांय आमकां उपकारा पडटा. आमकां जर तकली घोळ येत एक गडीभर बसून विश्राम घेत, पूण जर भुमी मायक तकली घोळ येत तर कितें जायत. प्रकृतीचे देसवाटा विशयांत अपुर्बायची कविता दोतोर जेरी निड्डोडी हाजी. देव बरें करूं. कायल्ली कवितेची गोंडी पळय अशें म्हण म्हाका भोगता. आमच्या मंगळूरकारांची कोंकणी आयकून आयकून भोवशा थोड्यांच्या दोळ्यांनी येदोळसू न्हीद जळकालीशी दिसता. देखून इल्ले आमी मंगळूर सोडून गोंय कुशीन वचया न्ही गे. तयार आसात न्ही गे. बाब रुपेश देसाई आमचे संगी आसा गोंयांत हांव न्हू. ही आतां आपली कविता सदर करच्याक फुडें सरतात. मोग काळजांत किरलालो मोव वा गोडा पेळो, मोग काळजांत किरलालो मोव वा गोडा पेळो, काळीज दिवन मोगार पडलो दाकांचो चुमोळो, काळीज दिवन मोगार पडलो दाकांचो चुमोळो. काल मार्केटीन दिश्टीक पडलें, काल ते मार्केटीन दिश्टीक पडलें बगलेक आनी एकलो, काल ते मार्केटीन दिश्टीक पडलें बगलेक आनी एकलो. हांसून लजेन सांगा लागलें काल तूं आज आनी एकलो. गोंयच्या फेन्नी जोशी थंयच्यो कविताय आमकां करतात दादोशी. आमचे संगी रसिकांक धलोवच्याक हिंदल्यार सोबोवच्याक आसा बाब रुपेश देसाई गोवा. सगळ्यांक नमस्कार. कवितेचो शीर्षक सोडटा जाल्यार सोड. तुवें दिल्लें दुख्ख लेगीत, तुवें दिल्लें दुख्ख लेगीत सुखा परस गोड, तुवें दिल्लें दुख्ख लेगीत सुखा परस गोड. जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड, तुवें दिल्लें दुख्ख लेगीत सुखा परस गोड. जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड. थोड्यांचे मोगा घावे खिणा भितर पेकल्या, थोड्यांचे मोगा घावे खिणा भितर पेकल्या, तेच भशेन थोडे मोगांत पिशेय जाल्ले देखल्या. थोड्यांचे मोगा घावे खिणा भितर पेकल्या, तेच भशेन थोडे मोगान पिशेय जाल्ले देखल्या. मोग मोवलो कापूस, मोग मोवलो कापूस, म्हाका लागत कसो जोड. जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड, जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड. म्हजो मोग मेकळो झरो, म्हजो मोग मेकळो झरो न्हय माथ्या वयलो बरो, म्हजो मोग मेकळो झरो न्हय माथ्या वयलो बरो. म्हजो मोग इतलो खरो तुज्यो यादीच म्हाका पुरो, म्हजो मोग मेकळो झरो न्हय माथ्या वयलो बरो, म्हजो मोग इतलो खरो तुज्यो यादीच म्हाका पुरो. म्हज्या मोगाची सुखां, म्हज्या मोगाची सुखां म्हज्या दुखां परस व्हड. जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड,
जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड जिणेच्या अखेरेक एकदां मेळून वच गो म्हाका जिणेच्या अखेरेक एकदां मेळून वच गो म्हाका तूं सुखान जियेलें म्हूण सांगून वच गो म्हाका जिणेच्या अखेरेक एकदां मेळून वच गो म्हाका तूं सुखान जियेलें म्हूण सांगून वच गो म्हाका देवा कडेन हाच्या परस आगो देवा कडेन हाच्या परस मागू ना कांयच चड देवा कडेन हाच्या परस मागू ना कांयच चड जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड तुवें दिल्लें दुख्ख लेगीत सुखा परस गोड तुवें दिल्लें दुख्ख लेगीत सुखा परस गोड जोडटा जाल्यार जोड मोगा सोडटा जाल्यार सोड थँक्यू वा रुपेश बाब ताजी कविता ती ताणें उसारची ती शैली निजाकी परतून परतून आयकय हांवें तिसरे फावटी तुका आयकोवचें हर एक फावटी येताना अपुर्बाय फकत ते चार वळी पळया म्हजो मोग इतलो खरो तुज्यो यादीस पुरो म्हाका जर तर मोग नीज मोग आसा खरो मोग यादीस पुरो तुजो मोग इतलो खरो म्हजो मोग इतलो खरो तुज्यो यादीस पुरो म्हाका म्हज्या मोगाची सुखां म्हज्या दुखा परस व्हड वा व्हेरी गूड एक फावटी आमी गोंय भावांक रुपेश सरदेसाय तशेंच आमची भयण आसा ग्वादलोप डायस हांकां एक फावटी आतां आयकतलें हांव पण परत एक फावटी तांकां अवकाश करून दितलें हांव फुडल्या वेळाचेर कित्याक तांकां आमचें आयकूंक 2 न्हय 4 कान आयते आसात मुखली कवयित्री आसा बाय ग्वादलोप डायस गोवा कानार उतार पडला पासून ती येता ती खबर घेवन आदले फावटी ती आयली तेन्ना जायत्यांची ती काळजां गेल्या सोरून मंगळूरकारांक रसीक करून बाय ग्वादलोप डायस गोवा हुमऱ्या भितर जावं हुमऱ्या भायर निमाणी हारल्या ती अस्तुरी हेच अस्तुरेची एक काणी तुमकां सांगूंक सोदतां आयकता ती मेकअप करता तिच्या पोल्यार थापटांची काणी तुज्या अश्लील उतरांची वाणी अश्लील उतरां वल्गर लँग्वेज तिच्या पोल्यार थापटाची काणी तुज्या अश्लील उतरांची वाणी लिपोंक पोव सारता फेस पावडर लिपोंक पोव सारता आयकता ती मेकअप करता तिच्या काळजाक आयल्या वेर बॅगो पडल्यात तिच्या काळजाक क्रॅक्ट तिच्या काळजाक आयल्या वेर दुकां आडावंक गरजेची मेर एक शेतांचे कुणगेंत तिची एक बाउंड्री आसता तिच्या काळजाक आयल्या वेर दुकां आडावंक गरजेची मेर दोळ्यांत काजळ भरता आयकता ती मेकअप करता तिच्या वोटार कळवळटा ल्हार सोंसना तिका दुख्खाचो भार लिपस्टिकीचे ताले मारता कुलूप लॉक लिपस्टिकीचे ताले मारता नवीन बाब आयकता ती मेकअप करता देव बरें करूं वा वा कसली कविता एक स्त्री ते मेकअप फकत सोबाय सोडोवंक मात्र न्ही आपले भितरले धूक आपले गाय दंपोवकी करता म्हणून विभिन्न रितीचे चिंतपान अपूर्बायची कविता कशें पळया हे चिंता पायलां ग्वादलोप बाय व्हेरी गूड देव बरें करूं दोगांयनी गोंय भोंवडांनी इतल्या अपुर्बायच्यो कविता हांगासर सादर केल्यात हांवें सुरवेर सांगलें कविता बरी जावं
आनी कशी जावं आयची सांस आमकां बरी करूंक जाय म्हण सांगून देखून भोवच्या हाताक हात मेळलेले पावूल नान म्हण दिसलें म्हाका ह्या दोगांक तरी दादोच्यो ताळयो दिवंक जाय म्हणली म्हजी अपेक्षा. मुखली कवयत्री आमचे संगी आसा बाय लवी गंजमठा. लवी बायचे येदोळच्याक 4 बूक प्रगट जाल्ले आसात आनी तातूंत 2 कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीची मानाचे पुरस्कार मेळ्ळ्यात. 2024 वर्साचे राखणो साहित्य प्रशस्ती आपली करून घेतल्या तांणी बरयलेले प्रकार जायते आसात. कविता, काणयो, लेखनां, प्रबंध, विडंबन, कादंबरी अशे आनी थोडे. मुखारूनच हांची ह्या बरोवपाची सांगड मुखारून वता. तांची कार्यक्रमां आकाशवाणीचेर प्रसार जाल्यान संपूर्ण व्यक्ती जावन उलोवपां तांणी सादर केलोलीं आसात. वृत्तीन शिक्षकी फाटल्या दिसांनीच आमकां सुमेस्तांक तांणी आगोमेच्या गोंडेर गोंडायलेले आसा. बाय लवी आज काळीज म्हणल्यार कितें म्हणलें कळोवचार आसा. देव बरी सांज देव सुमेस्तांक. म्हज्या विशयान एक अपवाद आसलो मेनली रुपेश बाबा तावन केदारळे विभत्स कविता वाचताय म्हणून त्या खातीर आज एक रोमॅन्टीक कविता वाचया म्हूण सांगून हांव चिंतून आयल्या. कवितेचें शिर्शीक आसा काळीज म्हळ्यार अशें. काळीज म्हळ्यार कशें आसूंक जाय. म्हजें काळीज कशें आसूंक जाय. खोलये बरी हळू आसून तुज्या फुसफुस्यांक हालोवंक जाय. हळू उलयलें भोगणाच्यो वणदी भेटून हळवायेन भितर पावोंक जाय. मोगा तुजो मोगा अनुभोग हळू हळू हांवें भोगूंक जाय. काळीज म्हळ्यार अशें आसूंक जाय. काळीज म्हळ्यार सितारा सरी. काळीज म्हळ्यार सितारा सरी मोगा स्वरान भरोंक जाय. 7 सुरांक मिटवाल्ली काळजाशीर. 7 सुरांक मिटवाल्ली काळजाशीर सुरान भरून कांपोवंक जाय. संगीता सरी हातान तुज्या मोगान म्हाका रेवडोवंक जाय. संगीताक सरी हातान तुज्या मोगान म्हाका रेवडोवंक जाय. मोगा शिवरान हृदया भितर मोगा किर्ल फुटोवंक जाय. काळीज म्हळ्यार अशें आसूंक जाय. काळीज म्हळ्यार पक्वान तशें मोगान तुज्या शिजोवंक जाय. उम्या दाबाक माथ्या पोंदलें उशेंय उबेवन घामेवंक जाय. काळजान म्हज्या मोगान पिगळून वावर आपलो विसरूंक जाय. तुज्या वेंगेंत उडी थांबून तुज्या वेंगेंत उडी थांबून ससना विशवाक हांवें निसरूंक जाय. काळीज म्हळ्यार अशें आसूंक जाय. काळीज म्हळ्यार उस्वास थांबल्यारय भोगनांनी जिवेंस उरोंक जाय. काळीज म्हळ्यार उस्वास थांबल्यारय भोगनांनी जिवेंस उरोंक जाय. तुज्या काळजांत म्हज्या काळजान अमर जावन जिवंक जाय. एकसूरपणान ती म्हजो उलो थंय तावन तुका आयकूंक जाय. एकसूरपणान ती म्हजो उलो थंय तावन तुका आयकूंक जाय. तुज्या जापीक थंय तावनूच हांवें तुका म्हजेशी ओडूंक जाय. काळीज म्हळ्यार अशें आसूंक जाय. काळीज म्हळ्यार न्हय हर्द्या गुडांतलो मुठी तेदो मासा मुदो. काळीज म्हळ्यार न्हय हर्द्या गुडांतलो मुठी तेदो मासा मुदो. काळीज म्हळ्यार म्हाका तूं आनी तुका हांव म्हूण मोगा संवसारान गाजोवंक जाय. देव बरें करूं. आतां लावीबाई मोगाचे कवी बरोवंक सुरू करीत जाल्यार मोगा कवी तशें जस्से पिंटो तुका हें कॉम्पिटिशन आसा म्हण दोगतात. लावीबायन अपुर्बायची मोगा कवी बरयल्या. तिका काळीज हळू आसूंक जाय, सितारा बरी आसूंक जाय, पक्वानां बरी आसूंक जाय. हें कोणाक कळा जगी ताका कळना म्हण चिंता. देव बरें करूं. लवीबायची कविता सुरूचे पोटी म्हाका आयली तेन्ना वाचतना हांवें अशें वाचलें. काळीज म्हळ्यार कशें आसूंक जाय न्ही, काळीजान किटी कशी आसूंक जाय गे म्हण सांग. मुखलो कवी आसा
आमचे मदलो लांब मनीस विनोद पिंटो ताकोडे उतरा उतरांनी गोडसाणेचे सुकोडे तेच साखरे कडे हो गांव ताकोडे उलयलेले उतर हांगा कविता जाता जडलेले दूख कथा जाता मिनियेचराच्या लायटां बरी हांगा कवी आनी साहिती जल्मोन येतात देणी केन्ना उजवाडाक येतात तें सांगूंक कळना आपणा भितर उमाळशें देणें कवितेचें तालेंत ह्या कविकी गळायेन उगडलें तेन्ना आपणें स्वताक सांबाळूंक तांकलें ना देखून कविता सिमदेराक ताणें उडी मारली आनी आज चुटुकांक येवन हांगासर तो पावला पिंताम ताकोडे म्हज्या वांट्याक केदाळे अन्न इस्त जावंसो ताचे आनी पयलें दोगांक गोंयकारां ताचे उपरांत लावीबाईची मोगा बरी कुरकुरीत कथा आनी ताचे उपरांत हांव एक ल्हान कवी तुमची आयकल्या उपरांत म्हजी कोण आयकता गे म्हणलें एक सवाल देवाक आनी सैतानाक दोगांयकी नाका जाल्लो मनीस संवसारांत कोण गे म्हळ्यार हांव एकलो मात्र दोगी ते मोर्चाक हांवें मोर्चाक तयार नात म्हजी कविता अशी आसा मोरता म्हळ्यार मरण येना सैतान म्हाका मरोंक सोडिना मोरता म्हळ्यार मरण येना सैतान म्हाका मरोंक सोडिना सैतान बावडो बियान कंपला पदवी उरोवच्याक देवा कडेन संदानाक रावला सैतान बावडो बियान कंपला पदवी उरोवच्याक देवा कडेन संदानाक रावला पातकां ताची सड आसात सर्गाक ताका रिगना देवा बुडव्यान पैसाल वचलां पातकां ताची सड आसात सर्गाक ताका रिगना देवा बुडव्यान पैसाल वचलां सैतान आतां पदवी सांडीचेर पडल्या देखून हांव अजून संवसारांत उरलां दुसरी कविता नेरणारी वर्णितात सोबाई चेडवाची संद्रा बरी नेरणारी वर्णितात सोबाई चेडवाची संद्रा बरी संद्रा रियासात खंय गुडे दोंगर कोणयो बरपा झरी म्हज्या वांट्याक गोतूं आंजा बरी पित्र आयलें हांवें तुका म्हज्या काळजान डाविंची बरी पिंत्र आयलें हांवें तुका म्हज्या काळजांत डाविंची बरी सर्वांक सांडून तुका विंचतो ह्या संवसारी कितें करूं मोगा हांव आतां काजरी वा विनोदान सैतानातोन सुरू केलें आनी सैताना विशीं बरोवन आनी एक एक्स्ट्रीम गेलो तो सोबीत चलये कडेन जावन तें ताजे वेरायटी बारी म्हाका पसंद जाली देव बरें करूं विनोद मुखलो कवी आसा आमचो सर्वांक मोगाचो सर्वांक वळखीचो मानेस जोसेफ पिंटो किनिगोडे आमची जायती तरणाटी मोगार पडली सोबाय आनी दोत आनी आस्त पळोवन न्हय जायती तरणाटी मोगार पडलेली सोबाय दोत वा आस्त पळोवन न्हय गांवच्या मेरांनी केळब्या मोडलांनी आयणो हालयतना ओडा रुखा वयल्या कोगळ्यांनी गाणां गायतना शेकारे फुटोवन उबोवंक लागली आनी मोगाची सुंदर सपनां सपणेंक लागली जेन्ना ह्या गांवार गांव चेडवा गांव हे गतार सादोवंक लागलें संवसार भर चेडवा चलयांक दुदा मोवाच्या गोवाक भोंवडायलोलो गांवची वळख दिलोलो मानेस जोसेफ पिंटो म्हज्या कवितेचें नांव आसा कावळे आनी मनीस आज सकाळीं फुडें घरा पडले इतलांत कावळ्या हिंड जमला का म्हूण अक्लासाच्या बोबेक संवसारच जगला घडलां कितें पळोवंक हांव घरा फाटलीं धांवलो रुखांनी माडांनी बांयच्या काट्यार कावळ्या हिंड पळोवन शिरी सुकलो कांय 100 कावळे हे खंयचे आयले घरा भोंवती सदां गुंच्या 1-2 कावळ्यांक येदे वडकुटां हांकां कोणें आपोणें पायलें कितें घडलां कसलें अनवर तांचेर आयलां पळयता तर एक कावळ्या पेल धरणेर पडला सगळे सृश्टीचो आत्मोत्सव कोणें मान जडयले बरी आंकांत उठला आकाशाक हाक दिवच्या अक्लासाच्या बोबेक दिसता अशें देवसयत न्हिदेंतलो जागला पडलेल्या पिला भोंवती कावळ्या जामो असो जमला जसो आपल्या कुटुंबाचो संदोस कश्टार पडला पिलाक धैर्य दिवन उबोवंक व्हड प्रयत्न चल्ला आपल्यांक पळोवन पिलाकी व्हड धैर्य आयलां आकाशार उबा जायत असले सुकणें
असा एक जावन जर अशें पडात कोण ताका राखत. रानाच्या नायांत जिवंक जाय तर झुजा जाय, नांतर मरण सगत ना बिरमत. उबा जाय नांतर नजरा सुण्यांक काणसाय जाय. हांव पळयत रावलो आतुरेन घडत कितें. फील उबात ह्या दोऱ्या वयर परत करच्या माजराच्या घासाक सांपडात. खवळ्यांच्या निरंतर प्रयत्ना वरवीं खवळ्या पील हळू हळू उबोवन खवळ्या जम्यांत एक जाले. एकवडीत प्रयत्न जिखले. घरा फाटलें इताल खिणान शांत जालें. हांव TV चालू करून च्या पिवंक बसलो. टीव्हीर रस्त्या अवघडाक संपडून वळवळतेल्या एकल्याची खबर प्रसार जावन आसली. अवघडाक संपलेल्या कुमक करच्या बदलाक लोक मोबायलार व्हिडिओ काडून आसले. अवघडाक संपडलेल्या कुमक करचे बदलाक लोक मोबायलार व्हिडिओ काडून आसले. हें पळोवन एका खिणाक म्हाका खवळे जल्मसू बरो दिसलो. हें पळोवन एका खिणाक म्हाका खवळे जल्मसू बरो दिसलो. देव बरें करूं. मोगा कवी म्हण नांव आडुल्लो. आपल्या कवनद्वारींच कुडींत मोगाचे शिरशिरे उठोवनचो मोगा कवी जॉसी आज आपल्या घरा फाटल्या एका कावळ्याच्या राशीक पळोवन एक अपुर्बायची कविता लिखता. जिणयेच्या वास्तवा विशयंत आनी प्रस्तुत समाजा विशयंत एक बरी अपुर्बायची कविता ताणें बरयल्या. ती निमाणी लायन निमाणी ओळ म्हाका बारी पसंद जाली. म्हाकाय कावळ्या जळमंत बरो दिसलो. देव बरें करूं. म्हणून लवे बायनं काळीज म्हळ्यार अशें म्हणून सांगलें. आनी आतां मुखली कवयित्री आमची आसा मनशा काळीज कितें म्हणून सांगून सांगच्या फुडें सरता डॉक्टर फ्लाविया कास्टेनो मणिपाल. पांगळाचे खळे गांवभर परमळ्ळे. केन्ना आल्तारार आनी केन्ना शेण्यांनी सोबले. तांतलो एक कळो मणिपालान परजोडलो. काळजा उडी घेवन उडक्यो मारूंक लागलो. भलायकी शेतांत निर्मया मेडिकल कॉलेजींत प्रिंसिपलाच्या सिंहासनार सोबलो. कवितेच्या संवसारांत सादर करच्या प्रकारांत हांचो हात उखल्लो. कोंकणी साहित्य कला आनी सांस्कृतीक संघटन ओडपी प्रस्तुत अध्यक्ष जावन सोबलोलो. डॉक्टरेट सनद आपणायलेलो हो कळो उडी काळजाची उडकी मारताली म्हणूंक लागलो. कवितेंत आयकुया हांचो ताळो बाय फ्लाविया कास्टेनो. दिनवासे दिबाब. मनशा काळीज म्हज्या कवितेचो माताळो आसा मनशा काळीज. रक्ता भोंवती शीर मासा भोंवती कात. काती भायर वाऱ्या रास तरी वाळना जिवे वारे कुडीक. रक्त भोंवती शीर मासा भोंवती कात. काती भायर वाऱ्या रास तरी वाळना जिवे वारे कुडीक. सरब चडिल्ल्या ह्या जिवांत काळजा दाराक कश्ट जाल्यात दांपूंक. सगळो संवसारस जिखलो हांवें तरी सकली ना हांव म्हजेच काळजाक उरोवंक. सगळो संवसारस जिखलो हांवें तरी सकली ना हांव म्हज्याच काळजाक उरोवंक. दीस बुडला काळोख भरला उडकणां घालची उडी तकल्या. फाल्यां जाल्यार हें करता तें करता म्हण पडकिऱ्या बरवशान आटलेली कूड स्तब्ध जाल्या. फाल्यां जाल्यार हें करता तें करता म्हण फटकिऱ्या बरवशान आटलेली कूड स्तब्ध जाल्या. काळजा गाज अस्थिर जाल्या. मोगा बांद तुटून उरल्या कूड भुमीक सारे जावच्याक आत्म्याची पदकां रडोवंक. उरल्या कूड भुमीक सारे जावच्याक आत्म्याची पदकां रडोवंक. हांवें थोडें रगत थोडें मांस आनी इल्ली कात जोमोवंक चिंतलोलें फाल्यांक. हांवें थोडें रगत थोडें मांस आनी इल्ली कात जोमोवंक चिंतलेलें फाल्यांक. आयदनां सोदुल्लीं रगत भरून दवरूंक. आयदनां सोदुल्लीं रगत भरून दवरूंक. मोडकी मेळ्ळी कुंडलें मेळ्ळें ओड सुंदर सयत. मोडकी मेळ्ळी कुंडलें मेळ्ळें ओड सुंदर सयत. पूण मेळ्ळें ना एकच.
मनशा काळीज. देव बरें करूं. आजकाल फ्लाविया बाय काळजा विशंत सबार कामाना खंथार लेखून आसा म्हणून काळजा उडी उडकी मारतली आतां काळीज. पूण पळया तिणें एक विपारी असो कसो सांगला, सगळें मेळ्ळें पूण एक मनशा काळीजच मेळ्ळें ना. तें मनशा काळीज सगळ्यां कडेन आसा पूण तिच्या प्रकार ह्या संवसारांत सगळें मेळोवंक इजी जाता पूण गरज पडटना मनशा काळीज बिलकूल मेळ्ळें ना. देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा रितेश डिसोजा उद्यावर. सूर्यो कित्या आज जळटा असो, सूर्यो कित्या आज जळटा असो, धरतेर पेटला उजो. तांकलेलें तर म्हाका ताका सोडतलो आसून, तांकलेलें तर म्हाका ताका सोडतलो आसून, उपरांतच उडास तो नासता फाल्यां दीस उदेंवचो कसो, तो नासता सूर्यो नासता फाल्यां दीस उदेंवचो कसो. मायन काही 4 मार मारल्यार तिचेर आमी शिणता. आमच्या मायन काय आमकां जोर केल्यार तिचेर शिणता आमी. थोड्याच घडयांनी उडास तोसता तिच्या मोवाळ गोपासो, मोवाळ पासलेसो. आनी मायचो उडास काडून आमच्या समकार आसा रितेश डिसोजा उद्यावर. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा मायचो उगडास. माय म्हाका तुजो उगडास येता, माय म्हाका तुजो उगडास येता. शिरंदरेच्या पावसाक थंडांत कामताना, शिरंदरेच्या पावसाक थंडांत कामताना, तुज्या कापडा पाल्यान दिल्लो उबेचो, तुज्या कापडा पाल्यान दिल्लो उबेचो. माय म्हाका तुजो उगडास येता. पोट भरल्यारी तुवें बरयल्ली ती उंडी, पोट भरल्यारी तुवें बरयल्ली ती उंडी. राती बुकेन उपाशे न्हिदतना, राती बुकेन उपाशे न्हिदतना, माय म्हाका तुजो उगडास येता. पिडेस्त आसतना खांद्यार घेवन धांवल्ले ते दीस, पिडेस्त आसतना खांद्यार घेवन धांवल्ले ते दीस. आतां एक सुरोच आस्पत्रेंत दाक्तेराक राखतना, आतां एक सुरोच आस्पत्रेंत दाक्तेराक राखतना, माय म्हाका तुजो उगडास येता. तुज्या हाती बोटांनी लिपलेली ती रूस, तुज्या हाती बोटांनी लिपलेली ती रूस. फेस्ता परबेक जेवणाक बसतना, फेस्ता परबेक जेवणाक बसतना, माय म्हाका तुजो उगडास येता. कितलें रडयलारी मोग मुजो करतना, कितलें रडयलारी मोग मुजो करतना, मोगाक आशेवन आशेवन दुखां गळयतना, मोगाक आशेवन आशेवन दुखां गळयतना, माय तुजो उगडास येता. थँक्यू. सर्व उडासां पैकी आवयचो उडास तो एक विशिश्ट, ती दूख तमोंक इतलें सुलाभ ना. ओडोलो मौरीस आनी विल्पी रबिमताची एक मायंक पाटी आपोवच्या मायंच्या उडासा विशयी सांगलें. सबार कामां त्या ह्या टॉपिकाचेर आसात पूण आज रितेशान अपुर्बायन आपल्या शैलेंत मायंच्या उडासा विशीं हें पिंत्रायलां. देव बरें करूं रितेश. मुखलो आमचो कवी आसा, वृत्तीन सिव्हिल इंजिनियर, अंतरराष्ट्रीय रँकींग आसलेलो चेस खेळगाडी तो जावन आसा. कविता, लेखनां, काणयो, नाटक लेखल्यात. 4 भासांनी कविता बरयता. व्यक्त अव्यक्त कविता ताच्या मोगाची विसवण. शिस्ता कितें मनांत उतरावंक तूं कवी जा, शिस्ता कितें मनांत उतरावंक तूं कवी जा. भक्ता कशें काळजांत पिंत्रावंक तूं कवी जा. दोळ्यांतले किसर अंतस्करणांतलो बेसोर काडूंक तूं कवी जा. वेळाचें मोल उदकाचें थळ कळोवंक तूं कवी जा. तिंतेरांत आसूं वा ना आसूं, तिंतेरांत तींत आसूं वा ना आसूं, संवसाराक उजवाड दिवच्याक, काळोख तोंडोवच्याक तूं कवी जा. म्हणून आमकां सर्वांक पाठ तापोवन पोएटिकाद्वारे सांगता हाडलेलो पोएटिकाचो एडमीन बाब नवीन सुरतकर. हांव 2 चुटुकां सांगता. पयलें चुटूक आसा फातोर. हांवें विसरून सोडलेले तेन्ना फातोर मारी लागले. हांवें विसरून सोडलेले तेन्ना फातोर मारी लागले. हांवूंत फातोर जालो, आतां ते दंटोन पडल्यात. हांवूंत फातोर जालो, आतां ते दंटोन पडल्यात. मुखले चुटूक आसा आपले.
आपले. हांव जिवंत फूल तूं निर्जीव कूड. हांव जिवंत फूल तूं निर्जीव कूड. थोड्या वेळान दोगांय मातयेक सारे जावंचे आसा. हांव जिवंत फूल तूं निर्जीव कूड. थोड्या वेळान दोगांय मातयेक सारे जावंचे आसा. हांगा जमलेल्या पैकी म्हजो परमोळ सेवतेले कोणूच नात. हांगा जमलेल्या पैकी म्हजो परमोळ सेवतेले कोणूच नात. तूं एकलो मात्र म्हजो म्हूण चिंता. तूं एकलो मात्र म्हजो म्हूण चिंता. दया करून काडून उडय तुज्या नाकांतलो कापूस. दया करून काडून उडय तुज्या नाकांतलो कापूस. देव बरें करूं. असल्यास काळजाक लागच्या कविते खातीर नवीन फामाद जाला. निर्जीव कुडीरासच्या जिवंत फुलाकी मोलना ताका कोणी लेखिना देखून निमाणे त्या मोड्याक सांगता कोणी लेखिनात तूं पुणी म्हजो सुवात घे. वा नवीन बाब व्हेरी गुड. आयकल्लें कान इल्लेशें वळल्या तशें भोगता. तशेंच आमची काळजांय इल्लीशी सवकासायक आवडटा तशें दिसता. देखून म्हणून च्या जर आमी सेवली खंडीत परत आमचे मौन कविते थंय वोण हाडटा. तर मुखार कवी गोश्टी आमी मुखारसून व्हरता आसतना मुखली कवयत्री आमच्या बराबर आसा. बाय लॉरेटा विना डी सिल्वा हिने मुखार येवचें. व्हरतांतलें फूल हांव हर घरची सोबाय. व्हरतांतलें फूल हांव हर घरची सोबाय. सांडू नाका बेडू नाका काळजां तरी नेटय. सांडू नाका बेडू नाका काळजां तरी नेटय. देंठारच किमचुंची तुजी कसली पिसाय. देंठारच किमचुंची तुजी कसली पिसाय. थांगता तर मुळाक 2 तेंबे उदक गळय. थांगता तर मुळाक 2 तेंबे उदक गळय. मुखली कवयत्री भुशा म्हाका दिसता निमाण्या शुक्रारा दिसल मल्लिगे गोचो ना. म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. फुलां आनी स्त्रियांक सांगात हाडून असली एक सुबीत कविता हांगासर सदर करच्या फुडें सरता. बाय लॉरेटा विना आमच्या फुडां. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तां. म्हज्या कवितेचें नांव आसा फुलां आमी स्त्रियो. देवा देवा सांडलाय कित्याक आमकां. देवा देवा सांडलाय कित्याक आमकां. स्त्रियो आमी तुज्या ओडताचीं फुलां. स्त्रियो आमी तुज्या ओडताचीं फुलां. बोंगो आसतनाय फुलोवन येतानाय खुणचे मात्र आमकांच. कित्याक देवा अशें. चली जावन जल्माल्ल्याक आवय जावन वावयल्ल्याक भयण जावन सांगात दिल्ल्याक धूव जावन मोग केल्ल्याक लेखचें आमकां कशें. दिसाकी रातीकी हीच आमची काणी. दिसाकी रातीकी हीच आमची काणी. आज तुका फाल्यां म्हाका. आज तुका फाल्यां म्हाका तर केदळा मेळात आमी आशेवची सुडका. देव बरें करूं. लॉरेटा बायन अपुर्ब्याची कविता वाचल्या. सली फुलां बरी सोबीत नाजूक पूण सोबीत फुलांकच कुणचें पयल्लें. आनी ताजे कश्ट तिणें अपुट्टू रितीन ह्या कवितेंत पिंत्रायला. लॉरेटा बाय देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा रिची पिरेर तेरे बैल. हर एक मनीस तोंडान मात्र उलयता. सोमाने गे तोंडान मात्र उलोवचें पूण हो मनीस आपल्या बोटांक उलोवंक लायता. हाची बोटां तेन्ना तेन्ना उलयते आसतात. तितलेंच सगळी तेंडली कारेतें बिन्स बिंबलें रांदपान मात्र उपयोगाक येतात. पूण हो मनीस तांकांय उलयशें करता. मनीस इल्लो नित्राण तरी केन्नाच सुकाना सैराण. जागे कवी पंगडा तावन उदेव न्हू. कविता सुमतीरांत ओपियल्ले. संपादक नाटक तियात्र बरयणार जावन सोबलेले. वाल्लीच्या बायलेचो गोवकोण म्हण आयले वारचो सकडांक दाखोवन दिलेले. देरे बैलांत बैल आंबळोवंक मात पाटी करचे कवी रिची पिरेर देरे बैलचे. कविता आसा जात आनी कात. कित्याक कोन्ना न्हीद पडना. केन्नाय अशें तर ओडना
पूण आज अशें कशें कळना, कित्याक कोण न्हीदच पडना. केन्नाय अशें तर ओडना, पूण आज कशें अशें कळना. काल ताच्या विशीं आयकल्लें एका कानान आनी एकान सोडुल्लें. अय्यो, आज तें मुखार मेळ्ळें. ताचे उपरांत म्हाका अशें जाल्लें, काल ताचे विशीं आयकल्लें एका कानान आनी एकान सोडुल्लें. अय्यो, आज तें मुखार मेळ्ळें. ताचे उपरांत म्हाका अशें जाल्लें. चेडवांक सबार पळयलां, उलयलां, हसलां, खेळ्ळां. हाका पळयल्लेंच काळीज जळ्ळां. कितेंपणी कारण आसा आतां कळ्ळां. चेडवांक सबार पळयलां, उलयलां, हसलां, खेळ्ळां. हाका पळयल्लेंच काळीज जळ्ळां. कितेंपणी कारण आसा आतां कळ्ळां. हिमालय तेजी ग्रेस्तकाय, कन्याकुमारीची काल्तिकाय, बेन्नीबाई, अन्नीबाई आनी कोणीबाई सर्वांक हाच्या पांयांक बांदी जाय. हिमालय तेजी ग्रेस्तकाय, कन्याकुमारीची काल्तिकाय, बेन्नीबाई, अन्नीबाई आनी कोणीबाई सर्वांक हाच्या पांयांक बांदी जाय. भांगारबाई, कितें आपुरबाई, आंगार ना कांय फॅशन सुरंगाराय. चेडूं काळें, कोणाक जाय काती सोबाय. आपले उबो जाला जाती आपाय. भांगारबाई, कितें आपुरबाई, आंगार ना कांय फॅशन सुरंगाराय. चेडूं काळें, कोणाक जाय काती सोबाय. आपले उबो जाला जाती आपाय. देव बरें. रिची प्रेर बाबू, तरी मुखार चली पळोवन तुमकां एक दिसाची न्हीद तुमची सुटली म्हणून कळ्ळें. पूण जातीचे आनी कातीच्या विशयांत एक अपुरबायन एक विडंब व्यंगिरीत ताणें कामान बसला. देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा, सकाळीं धांवन तुमच्या लागीं उलयलोलो. तंत्र मंत्र करून कविता कशी बरोवची म्हूण तुमकां शिकयलोलो. ताच्या किरा बसीक आमकां सर्वांक मोगान आपणूक दिलोलो मौरीश शांतीपूर म्हजो आदलो आनी मोगाचो अमेघ. म्हजी एक मोठी कविता. कविता बूक. पोट भरिल्ली बंदूक, पोट भरिल्ली बंदूक खाली पोटाच्या बुकेक बेश्टायता. पोट भरिल्ली बंदूक खाली पोटाच्या बुकेक बेश्टायता. हांवें म्हळें गुळो मार. हांवें म्हळें गुळो मार. फार जालोच ना, फार जालोच ना. वा. मौरिसाच्यो कविता अश्योच. एक ताजें चिंताप अशें की फकत 2 या 4 वळींनी तो सगळी काणींच उसान सांगता. देव बरें करूं मौरीस. मुखली कवयत्री आसा नीता फेर्नांडीस बेळवाय. आमी सकडांनी देशांतर, निरांतर, युगांतर आनी मतांतर ही उतरां आयकल्लींच आसात. वेगवेगळी रुपां, तर 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 करची वेगवेगळी रुपां. आवडली तर मात्र रुपां, ना तर विद्रुपां. ह्या सर अंतरांतल्यान मेकळी एक कवयत्री ही भाशांतर जालोली. इस्कॉलाक वेतानाच जागलेली कविताच्या रुसीन कन्नडा भाशेंत बरोवंक सुरू केलोली. लग्नाची प्राय भरत आसतना कोंकणी कविता विशीं इल्ली मालवली. लगीन जावन स्थळांतर जालोली. न्हवऱ्याची कोंकणी आयकता आयकता भाशांतर जालोली. फिरगस पत्रांनी गांवच्या कार्यांनी आपली काव्याळ शती दाखोवन नारी अबल न्हय प्रबल म्हण दाखयलोली बाय नीता फेर्नांडीस बेळवाय. म्हजें कावन जावन आसा नारी. जर तूं ना जाशी जाल्यार नारी, जातलें सगळें रितें तुज्या बोवारी. अस्तित्वाची देवी तूं ह्या संवसारी, अस्तित्वाची देवी तूं ह्या संवसारी. नेणा कितें घडत मुखारी, स्वार्थान मनीस जाला हांकारी.
अनुभवाच्या सरपळेनी रेवोण्णू अनुभवाच्या सरपळोनी रेवोण्णू जिविताच्या कश्टांनी तरी उपयोवन हस्ते प्रफुल्लित मुखामळ घेवन हस्ते प्रफुल्लित मुखामळ घेवन तूं मोगान दिताय वेंग पटलून जावन कुमकेची सावळी तूं देखीन जावन कुमकेची सावळी तूं देखीन सगळें भविश्य घडलां तुज्या हातान हलकिता तुका म्हणून तूं अबल हलकिता तुका म्हणून तूं अबल नेणान तुजी शाती कितली तूं प्रबल तुज्या साधनान केला संवसारांत नावाल तुज्या साधनान केला संवसारांत नावाल दाखोवन दिलें करनेन स्त्री न्ही म्हणून दुर्बल उगडलें काळीज रडतना वेंगेंतलें बाळ तुज्या त्यागाक हरसितलो वेळ काळ मानून घेवं हर सकाळ आनी आकाळ तुनसू जावन आसाय मनशा सायबाचें बळादीक पाळ देव बरें करूं. बरी कविता नीताबाई. जर नारी तावन री काडलें बस ना उरता आनी तशेंच संवसार तावन नारी ना तर संवसार तो संवसार जावन उरचो ना. आमी अबल म्हूण कोणाक म्हणटा ओंगी नीज उतरान सांगचें जाल्यार तेंच प्रबल. अश्योच बऱ्यो कविता तुजे तावन आनी उदेनी येवन दी म्हूण हांव पाती येता. नीता फर्नांडीस देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा प्रकाश फ्रांसीस रॉड्रिगस कटपाडी. इंग्लीश भाशेंत आवयक इंग्लीश भाशेचें आवय बापूय ना म्हणून तूं सगळ्यांनी सांगचें कित्याक कोण कशेंय उलयता तें इंग्लीश चालूच आसता. सांजेची एक कोट घाल्या उपरांत आमी उलयता इंग्लीश तें धर्मचर मात उलोवंक जायना. आमचे म्हालगडेय तशेंच आसलें भोवशा सांजेर इल्लेशें शिकल्या उपरांत इंग्लीश इल्लें चडत सोडताले कोंकणी सोडून इंग्लिशांतच मागणें भेटयताले. आनी इंग्लिशांत थोडे फावटी हांवें काले म्हळ्यार इंग्लीश आवय बापूय ना म्हण सांगून ब्रदर म्हूण आसले कडेन मुखार सिस्टर येता सारकें पूण मदर म्हूण आसले कडेन दादर येजे न्ही गे डॅडी खंय जावन आयलो मदर येवचे कडेन दादर जायचे पूण डॅडी खंय जावन आयलो म्हणलें की एक सवाल ह्या इंग्लिशांत हांव उदेल्लें जावन आसा. आनी असले तकलें की कितें करचें आनी खंयच्यान दिवचें म्हूण कळना. मुखल्या दिसांनी असल्यो तकल्यो आसात जाल्यार हेल्मेट दवर भोंवचे दीस चड पयस नात. देखून हेल्मेट हाडनच प्रकाश फ्रांसीस रॉड्रिगस कवितेंत आमकां दादोस करता. म्हजी कविता जावन आसा हेल्मेट. हेल्मेट आसल्यार माथ्यार जायना तुका मारक हेल्मेट नासल्यार माथ्यार येतलो जिवाक संचिकार. थोडे हेल्मेट माथ्याक घालतात सिग्नलार पोलीस देखतना थोडे हेल्मेटा भितर मोबायल दवरतात सगळी वाट उलोवन रावतात बाईक सोडतना. थोडे हेल्मेट घालनान सारकें ध्यान नासता. रिगोन स्वप्नाच्या संवसारान गाडी पावयता सर्गा वाटेक. थोडे हेल्मेट घालता दाखोवंक थोडे घालतात जागृतकायेक. करिनाकात भाव भयणीनो फॅशन जायनाकात घरच्यांच्या दुखाक कारण. घरच्यांच्या दुखाक कारण. माथें राखचें हेल्मेट करीशें ना तुका वायट. तकलेक दितलें रक्षण दितलें जिविताक तारण. देव बरें करूं. हेल्मेट प्रकाश सांगता हेल्मेट कित्याक गरजेचें हेल्मेट कित्याक घाली जाय. एक बरो एक संदेश सलाह दिवची कविता ताणें सांगल्या. प्रकाश बरोवन राव आनी तुका सर बरें मागता. मुखलो कवी आसा उजवाल डिसुजा निंजूर कणाजार. त्या गोड्या मोल्यांनी कोगळेन गायलीं गाणां
त्या गोड्या मोल्याने कोगलेन गायली गणा मोराची कांय ओळखणा नारी जरी दलयत पांय जणा नारी जरी दलयत पांय जणा नराचे पांय धरणीर घेदीस रावचे नात संजेच्या प्रशांत हव्यांत असलें वातावरण पळोवन ते पळोवंक मेळत जाल्यार जिणयेचे हर एक दीस भारी अपुर्बायन व्यतीत कित्याक हो वेळच तसो आसा संजेचो वारें सेवचो वा कुशयेन सारचो संजेच्या वेळार आमकां सर्वांक भोंवडाक आपण वरच्याक मोन केलां ओजवाल्ड डिसोजा निंजूर. म्हज्या कवितेचें नांव संजेचो वेळ हो. संजेचो वेळ हो वळटा दंड हवो भोंवती सोंपता पांचवे माडा माडयांचे तोट आसत थंयसर गादे रान आनी विस्तार मैदान आसा हांव विशाल कडपार बसोन कडपा देगेन आसा न्हंय वळोन न्हंयत वळसो बुळू बुळू आवाज आयकोन बोरला म्हजें काळी संतोशान न्हंयत वळसो बुळू बुळू आवाज आयकोन बोरला म्हजें काळी संतोशान गोरवांती आसा साबार शेतान तोंड सरोन अंतराळ देखता सुकणी ती गायचे पाटीर बसोन पळोवन ती तांची सोबाय काळजां मनांत बोगता वर्ती दादोसकाय पळोवन ती तांची सोबाय काळजां मनांत बोगता वर्ती दादोसकाय वेळ तो काळोख पडोंक जाताना सुकणी ती पाटी गोंटेराक परतली गोरवांय तंतांच्या गोट्याक पावलीं शेतांनी गोलची घरची वाट धरूंक पावली इतल्यार हांव उठलो वेचाक घरा कुशीन न्हंयत हात पांय तोंड धुवन काडली मेटां संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन वळचें वारें तंडय दितलें ददोशी जालें म्हजें मन वळचें वारें तंडय दितलें ददोशी जालें म्हजें मन. देव बरें करूं. पावसाच्या वेळा प्रकृतीची सोबायस विशिश्ट आणि तशेंच एका सांजेच्या वेळा त्या दोंगरार बसून ती सोबाय साकोन अपुर्बायेन आपल्या मोतींत आयिल्ली चिंत पादाणे कविता रुपार प्रसाद केल्यात. ऑजवर्ल्ड बरें लाय आनी की तुका हांव सर बरें मागता. मुखली कवयत्री आसा प्रमिळा डिसोजा कल्याणपूर. आज तरी मेळो थेंबो म्हज्या आशेचो म्हज्या खुशयेचो आज तरी मेळो थेंबो म्हज्या आशेचो म्हज्या खुशयेचो अमृत जावन देवो ताळ्याक दीस करून मजेचो. शेजरा कोणाक सांगू नाका शेजरा कोणाक सांगू नाका स्पिरीट तो कांय कुरपेचो बायलेक तरी कळोंकूच नजो बायलेक तरी कळोंकूच नजो न्हय तर आसरो घेतली सारणे घोंट्याचो. म्हाका संवय ना म्हाका कळिती ना हो तेंबो कसलो म्हण सांगून बाय प्रमिळा ह्या विशीं सांगतली. म्हजी कविता पावसा तेंबो. मोतयांबरी गळटा पृथ्वीर सडयता हुरूप जिवीचो भुमीर दलतात रूख चडा पयल्या स्पर्शाक ताच्या तोस तो पावसा तेंबो. जिवळतात उदका जरी बरोवन वळटात न्हंयो दर्या सरी सुकून फुटिल्ल्यो बांयो बरी दर्यो उडोवन पडटा लारां वैरी कुमोक करी पावसा तेंबो. सुकून गेल्ली रूख झाडां नव्या रुपान पालयेवन आयली पांचवें तण किर्लोन सोबलें ह्या संतोशाक कारण पावसा तेंबो. ताच्या स्पर्शाक अचानक जीवन जाल्लो अनभूक पंचेंद्रियाक एका रितीची बदलावण उल्हास बरी जिविताक सांगात तोस तो पावसा तेंबो. विचित्र परमळ मातयेचो रंगरंगाळ सोबाय शेतां बटांचो मोर नाचता कुगुळ गायता पृथ्वी भरता उल्हासाच्या उमाळ्यार तशेंच वरवीं तोस तो पावसा तेंबो. देव बरें करूं. पावस कोणाक पसंद ना ते दळपर्यंत करपो नासली पृथ्वी एका सणे पावस पडतच सोबाण ह्या कार्याक तयार जावच्या चलये बरी सोबीत जावन न्हेसोन सुरगार रावन तयार जाता. आनी हेंच एक चिंताप घेवन अपुर्बायची कविता पावसा तेंबो प्रमिला डिसोजा कल्याणपूर हिणें प्रस्तुत केल्या. देव बरें करूं. सडावत आमी मंगळूर घरांनी गोंयांक वचून जावचें कित्याक
गोंया कुशें धांवचें कितें मंगळूरकारांनी हळें पूण हांव तसो न्हय रुपेश बाब वादलप बाय हांव फेनी खातीर येना हांवें येवचें जाल्यार एक कविते खातीर मात्र पूण गोत्तो ना केदाळा म्हणून पूण येतलो एक दीस आनी आतां मोगाच्यान आमचे गोंयकार बावडा आमच्या कवितेच्या मोगार पडून आमच्या गांवाक जर येवन पावल्यान आनी आमचे खान तांचे खातीर आयते जाल्यात परत एक फावटी बाब रुपेश देसाई गोवा आमचे कडेन एक गजल घेता. तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुजे वाटेक केन्नाच येवचो नासलो तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुजे वाटेक केन्नाच येवचो नासलो तुवें एकदांच आसलें कळोवपाचें तुजे जिणेंत मेतेर जावचो नासलो तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुजे वाटेक केन्नाच येवचो नासलो तुवें एकदांच आसलें कळोवपाचें तुजे जिणेंत मेतेर जावचो नासलो नरका परस भोगता भोग कित्याक म्हूण हो जालो मोग नरका परस भोगता भोग कित्याक म्हूण हो जालो मोग तुवें दोळे नासले मेळोवपाचे हांव मोगांत कुड्डो जावचो नासलो नरका परस भोगता भोग कित्याक म्हूण हो जालो मोग तुवें दोळे नासले मेळोवपाचे हांव मोगान कुड्डो जावचो नासलो म्हज्या मोगा अमृत पिलें तूं म्हज्या मोगा अमृत पिलें तूं तुज्या बापायक सांगपाक भिलें तूं म्हज्या मोगा अमृत पिलें तूं तुज्या बापायक सांगपाक भिलें तूं तुवें चक्कर आसलें चलोवपाचें हांव चक्करां मारत फिरचो नासलो म्हज्या मोगा अमृत पिलें तूं बापायक सांगपाक भिलें तूं तुवें चक्कर आसलें चलोवपाचें हांव चक्करां मारत फिरचो नासलो म्हजो मोग पवित्र मन पवित्र म्हजो मोग पवित्र मन पवित्र आमी जियेल्लो तो क्षण पवित्र जोसेबाब म्हजो मोग पवित्र मन पवित्र आमी जियेल्लो तो क्षण पवित्र तुवें दिवें नासलें पालोवपाचें हांव म्हाका पेटूंक दिवचो नासलो म्हजो मोग पवित्र मन पवित्र आमी जियेल्लो तो क्षण पवित्र तुवें दिवें नासलें पालोवपाचें हांव म्हाका पेटूंक दिवचो नासलो रुप्स पळोवन तुजी दशा कळ्ळी बरी न्हय मोगा नशा रे रुप्स पळोवन तुजी दशा कळ्ळी बरी न्हय मोगा नशा तुवें दोळ्यांनी आसलें पिवपाचें हांव पेल्याक तोंड लावचो नासलो रे रुप्स पळोवन तुजी दशा कळ्ळें बरी न्हय मोगा नशा तुवें दोळ्यांनी आसलें पिवपाचें हांव पेल्याक तोंड लावचो नासलो तुवें वळोन नासलें पळोवपाचें तुज्या वाटेक केन्नाच येवचो नासलो तुवें एकदांच आसलें कळोवपाचें तुज्या जिणेंत मेतेर जावचो नासलो. थँक्यू. बाय ग्वादलप डायस रुपेश बाबान निकतीच कविता सादर केल्या. हांवें वळून पळयलें आनी समाजाक गैरसमज जालो. ताणें सांगलें ती वळून पळोवचें नासलें. एक ल्हानशीच गजल सादर करपाचो यत्न करता. दुख्ख थोडें जिरयता हांव डायजेस्टींग दुख्ख थोडें जिरयता हांव उरिल्लें बरयता हांव उरिल्लें बरयता हांव सुकते वेळार तडीर बसून नशीब म्हजें गरयता हांव गरयता इज फिशींग सुकते वेळार तडीर बसून नशीब म्हजें गरयता हांव काळजार कितले फुटले फोड जिवीत जबर लागलें जड म्हाकाच दांत्या पाळल्यार झरोन दांते जाणात न्ही तुमी ताचो तो अर्दो कुडको जातकीर ताची ती वखदी पाळां झरयतात म्हाकाच दांत्या पाळार झरोन घाव्यार म्हज्या सारयता हांव फुलोवन म्हजी घायाळ पाकां कितलीं सांगू पिलें दुकां फुलोवन म्हजी घायाळ पाकां कितलें सांगू पिलें दुकां दर दिसाक मडें म्हजें
दर दिसाक मडे म्हजें फोणकूल काडून पुरयता हांव. दर दिसाक मडे म्हजें फोणकूल काडून पुरयता हांव. गरज तेन्ना हांव तुजें, गरज तेन्ना हांव तुजें. हरशीं पडून वचना म्हजें, हरशीं पडून वचना म्हजें. तुका परवडचें ना देखून, तुका परवडचें ना देखून कमीच मोल थारायता हांव. म्हजें मोल कमीच मोल म्हजें थारायता हांव. म्हजी कविता म्हजी व्यथा दुख्ख, म्हजी कविता म्हजीच व्यथा. तुमचे खातीर मात ती कविता, म्हजी कथा म्हजी व्यथा. तुमचे खातीर मात ती व्यथा कविता. तुमी मारतात ताळयो, तुमी मारतात ताळयो आनी कवी म्हूण मिरयता हांव, कवी म्हूण मिरयता हांव. देव बरें कर. भोव अपूर्बायेन कविता सादर केलेल्यो आसात. बाय ग्वादलोप डायस तशेंच रुपेश देसाई भावानी. चार माडीची गाठ सडा जाय तर कितल्यो गुंड्यो घुवा जाय नेगे आनी त्यो घुवन 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 निमाणे आमी शेवट पावोंक जाय. आयचे कवी गोश्टीचे शुंकाण हाती धरलेलो मानेस्त म्हज्या बगलेन सोबलेलो वॉल्ट दांतीस आपले वावरा निमती देश विदेशाची भोंवडी आनी गोंवडी संपून कवितेच्या आनी पोएटिकाच्या वर्त्या मोगान कालच पठीमंगळुराक आमच्या गांवाक पावला. ताच्या गोंवडेची कथा आयकुया. कविता मोठव्यो काणयो लेखनां पत्रां मॅगझिनांनी परगटलेली आसून कविता बूक न्हिदोवन पडलेलो पब्लीश जाल्लो आसा. माणसपणा खातीर ताणें पदां बरयलेलीं आसात. जिणये रंग हांच्या पदांचो आल्बम रिलीज जाल्लो आसा. लायन्स क्लब तशें टोस्ट मास्टर्स इंटरनॅशनल हातूंत अध्यक्ष जावन सेवा दिलोले म्हज्या बगलेन तुमकां येदोळच्याक पळोवच्याक हांगासर आसलोले. अपूर्बायन हे सुकाळ धरलोले आसात. मानेस वॉल्ट दांतीस किन्नेगोळी. ही कविता थोड्या वर्सां आदीं बरयल्ली. हांव वाडलो किन्नेगोळी तरी हांव जल्मलो आनी वाडलो किन्नेगोळी तरी पालडका म्हज्या आबाचो गांव. आनी त्या गांवांत एक पोरणे घर आसलें म्हज्या आबाचें. तें केदाळाय रजेर वचून खेळटालो आनी तें पळयल्लें. थंय खेळिल्लो उडास सुमार 40 वर्सां उपरांत, सुमार 40 वर्सां उपरांत परतून त्या घरा वेताना तें घर पळोवन बरयल्ली कविता जिविता गवंडी. तें हितल आतां पणगेल पडलां, तें हितल आतां पणगेल पडलां. सुनामी येवन पाड जाल्ल्या गांवांबरी. बाबाच्यो देंगणो मांयचे पुरपुरे, बाबाच्यो देंगणो मांयचे पुरपुरे. धाकट्या बाययाची किंकराट, आवयचें आमायचें रजार. आतां कसलोच आवाज ना. रेड्यांचो सुयपाट, पेट्यांची घोंक, कुंगडाचे करकरे, गोरवाचें आंबेवणें ना. सगळें निशब्द. आतां कोस्लोंच्या वणोदीक सडच्यो वाली, आंगणांत रास पडिल्ली खोली. आतां कोस्लोंच्या वणोदीक सडच्यो वाली, आंगणांत रास पडिल्ली खोली. पाक्यात तावन भायर तेळचे पक्कास, सगळें झरोन वेता सोकास. पाक्यात तावन भायर पडिल्ले पक्कास, सगळें झरोन वेता सोकास. बांयच्या काट्याक पाळ वाडलां, बांयच्या काट्याक पाळ सडलां. तळ्या उदकाकी बीद मांडलां. गोट्या जाग्यार फकत खावणी उरल्या, गोट्या जाग्यार फकत खावणी उरल्या. आंगणांतलो कुरीस सयत मातयेंत पुरला, आंगणांतलो कुरीस सयत मातयेंत पुरला. तें हिताल आतां पणगेल पडलां. वेळा काळांत हें जिवीत इजरलां. तें हितल आतां पणगेल पडलां. वेळा काळांत हें जिवीत इजरलां. उबारलीं बांदपां कसलोन गेलीं तरी, भितरलो कवी अजून जिवस्स उरला, भितरलो कवी अजून जिवस्स उरला. देव बरें. भोव अपूर्बायेची कविता. एक जर व्हडलो गुडो परतोन गेलो आनी ताच्या पंदाक काम करचो कामेली शिरकोन गेलो. ताका भायर येवंक बारीक आसताची गजाल.
तरी पूण ताच्या काळजांत एक किर्ण ते प्रकाशूनच आसता. कशें ना कशें ह्या कोणातावन तरी आपूण भायर येवंक शकतलो गाय म्हणलें. आनी जर तो भायर आयलो खंडीत जावन ताका धादोसकाय भोगता. अशें सुनामी वेळाचेरय जायते जीव वाटेर मार्गार पडलोले आमी देखलोले आसात. घर बदीक पडकीर पडलोलें त्या भायर एक जीव वा एक आशा नव्या जिविताक आपोवणें दिवन आसचें ह्या कवितेंत आमी पळोवनूच आसल्या. राटावळी मध्ये जिवाक सुशेग ना तरी वेळ मेळना तरी मतीच्या कोनशार काळजाच्या मुल्यार कविता तकली उबारून तिळता म्हणलें आज आमचो कवी वॉल्टर दांती आमकां दाखोवन दिता. वॉल्टर दांती तुमकां देव बरें करूं. निमाणे म्हज्या बगलेक असो आयच्या कार्याचो सुकाण धरलेलो एडी कार्दोस एक यशस्वी उद्यमी तो 25 वर्सां म्हणसर कार्यनिर्वहण करन सबार कविता काणयो मोटवे नाटक बरयल्यात. नाटकाचें डायरेक्शनय केलां आनी आयचें सुकाण म्हाका चड वेळ नातलो जरी हें तयार करूंक ताणें अपुर्बायेन तयार करन आयच्या दिसा ही सगळी कविता कवी गोश्टी बऱ्या संसल्या रितीन चलोवन व्हेल्या. एडी आतां हाडून येता कविता आपल्या मांयची उडास ताचे कळवळे तेजे वळवळे तेजे कश्ट भोव बारीस लक्षिल्ल्यान पळयल्लो तो ही कविता तुमच्या मुखार पेश करता. कवितेचें नांव आसा मायन दिल्ली याद. याद कशी विसरो माय हांवें संवसार पडलेल्या वेळाचो तुवें प्रोसूस जाल्ल्या घडयेचो. याद कशी विसरो माय हांवें संवसार पळयल्ल्या वेळाचो तुवें प्रोसूस जाल्ल्या घडयेचो. रडणे म्हजें तुजी पिरंगोण रडणे म्हजें तुजी पिरंगोण उक्ते दोळे म्हजे तुजे दांपले दुखीन उक्ते दोळे म्हजे तुवें दांपले दुखीन. दुखीन ती हांसो तुवें फांकयलोय दुखीन ती हांसो तुवें फांकयलोय. संभ्रम जसो महाझुजूच जिखोन आयली संभ्रम जसो महाझुजूच जिखोन आयली. याद कशी विसरो माय मोगा पानो दुदा तोंडांत वळयल्लेचो मूख म्हजी थांबयल्लेचो. याद कशी विसरो माय मोगा पानो दुदा तोंडांत वळयल्लेचो मूख म्हजी थांबयलेलेचो. पयले फावटी अमृत जशें पयले फावटी अमृत जशें हृदयाक वेंगून धरलेलेचो. विणग्या कुडीर म्हज्या पालूंक सोडयलेलेचो. देवा देण्याक दिश्ट उबारून दुंपयलेलेचो देवा देण्याक दिश्ट उबारून दुंपयलेलेचो. याद कशी विसरो माय कानाक आपटल्ल्या नकलांचो घडयेन घडी हिणसितेल्या आपल्याचो. याद कशी विसरो माय कानाक आपटल्ल्या नकलांचो घडयेन घडी हिणसितेल्या आपल्याचो. उतरां फार भले हजार उतरां फार भले हजार तान बागयली पिवन दुखाची झर. वांसली म्हूण तुका ओलायलें तें लायलें वांसली म्हणून तुका ओलायलें तें लायलें. दूख सोंसली देवा बरोबर जणाय माय एलिझाबेथीकी अशेंच घडलोलें. जणाय माय एलिझाबेथीकी तेन्ना अशेंच घडलोलें. याद कशी विसरो माय याद कशी विसरो माय गुपीत गुपीत मोनांत करगल्लेचो रात दीस न्हीद सांडून जागलेलेचो. याद कशी विसरो माय गुपीत गुपीत मोनांत करगल्लेचो रात दीस न्हीद करून जागलेलेचो. हास्त्या तोंडान हिणसिल्ल्याक आरावन धरून उक्त्या मोनान सर्वांक कुशेन बक्षिल्लेचो. हास्त्या तोंडान हिणसिल्ल्याक आरावन धरून उक्त्या मोनान सर्वांक कुशेन बक्षिल्लेचो. आवयपणालें वर्तें दायज जोडून आवयपणालें वर्तें दायज जोडून बापायकी म्हज्या मान गौरव हाडलेलेचो. बापायकी म्हज्या मान गौरव हाडलेलेचो. याद कशी विसरो माय याद कशी विसरो माय याद कशी. देव बरें करूं. वा वा अपुर्बायेन त्या आवयची दूख तिजे पिरंगण दुदा रुपार पियेल्लें तिजें रगत तिणें घेतिल्लें तें अकमान हिणसाण आनी सर्व कश्ट हांसोन तोंडार हांसो दिवन अपुर्बायेन चलोवचें तें घर चलयल्ली आवयचो उडास काळजाक लागच्या रितीर
बारिसा अपुरबायेन पिंतरण केलां. एडी कार्दोस तुका देव बरें करूं. इतल्यार आमच्या आयची कवी गोश्टीत पोयटिका 33 हांगासर सोंपता. येदोळच्याक ह्या वेदीचेर आमकां तुमी कान देवन आयकल्ल्याक आमच्या उतरांक तुमी तुमच्या काळजांतावन जागो दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या कार्या खातीर ही वेदी आमी सोडून दिता. देव बरें करूं. कवी गोष्टी 33 हाची सुंकण बऱ्यान रितीन ही कवी गोष्टी सोलोवन वेल्ल्या. मानेस्त एडी कार्दोस आनी वॉल्टर दांतीस तुमकां काळजांतावन उपकार बावडटा. ह्या कवी गोष्टीन कविता वाचन केल्ल्या सर्व कवींक आमी यादिस्तिका दितेल्या. तर हांवें नांवां आपयल्या बरीच तुमी हांगा मुखार येवन ही यादिस्तिका घेवची. पयले हांव मुखार आपयतां. दोतोर जेराल्ड पिंटो सर, तुमी हे यादिस्तिका कवींक दिवच्याक. आंतोन लुवीस मणिपाल, लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकल, मारिया जॉर्ज पिंटो कुलशेखर, पेद्रू प्रभू ताकोडे, सबिता फर्नांडीस देरेबाईल, हेनरी मस्करेनस गंजीमटा, अल्फोन्सस डिसोजा ब्रह्मावर, प्रीतम पिरेरा देरेबाईल, वॉल्स्टन डेसा पांगला, रॉनी क्रास्ता केलराय आणि मुकली यादिस्तिका मानेस्त लुवीस डी अल्मेडा हांणी तिचे म्हूण विनंती करता. रेखा मस्करेनस मणिपाल, बी तारानाथ नायक उडुपी, डॉक्टर जेरी निटोडी, रूपेश देसाई गोवा, वादलुक डायस गोवा, लवी गंजीमटा, विनोद पिंटो ताकोडे, मानेस्त अल्फोन्स डिकोस्टा सर, तुम्ही मुखार येवन मुखले यादिस्तिका दिवच्या. विनोद पिंटो ताकोडे, जॉसी पिंटो किन्नीगोळी, डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टलिनो मणिपाल, रितेश डिसोजा उद्यावर, नवीन सुरतकल, लोरेटा वीना डिसिल्वा कटपाडी, नीता फर्नांडिस बेळवाय, अनिता फ्रँक बेंदूर, रिची पिरेर देरेबाईल, प्रकाश फ्रांसिस रॉड्रिगस कटपाडी, ऑस्वल्ड डिसोजा निंजूर, प्रमिला डिसोजा कल्याणपूर, वॉल्टर दांतीस किन्नीगोळी, एड्डी कार्दोस ताकोडे. मौरिस शांतिपुर, झेवियर फर्नांडिस, रितेश